आसरो तुमु सोराकुंदा तुमु सोमोगार इष्ट तुमु सोथे तुमु सो आसरो तुमु सोराकुंदा तुमु सोमोवालिश तुमु सोथे सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तुमु सो गोळी तुमु सो बुसुंदा तुमुची गुपित सुवा तुमु सोथे तुमु सो गोळी तुमु सो बुसुंदा तुमुची गुपित सुवा तुमु सोथे सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या
वसा तूं म्हजो सोडवणदार जेजू, तूं म्हजो शिकवणदार जेजू, तूं म्हजी गटाय जावन आसाय, तूं म्हजो देव. देवान संवसार असोय मोग केलो गी. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. ताजेर पात्येणी बरवसो दवरल्या हर एकलेकी सुटका सोडवण दिवचें जावन आसलें देवाचें योजन. देवाचें योजन आमकां सुटका दिवचें आनी ताणें आमकां सोडवणदार जावन जेजू क्रिस्ताक धाडलो. आनी ताणें आमकां सर्गींची सतां शिकयलीं आनी तो आमचो शिकवणदार जालो. आमी अस्कत जाल्ले वेळार आमकां सत्यवंत बळादीक हातेर करूंक तो आमचे मदें इम्मॅन्युएल जावन आयलो. तर त्या समच्या सोम्याक उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसलेल्या त्या धन्याक आराधन करया. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजें गठाई, तूं म्हजो देव जेजू. Tomo soshikona, tomo chigota, tomo sothe, tomo sosarvanda. Tomo soshikona, tomo chigota, tomo zode. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूपळे सोदता, सगळ्या संते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूपळे सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, तुजे हांव पांय धरता. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधना तुका सोम्या, होगळा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, जय जय तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मान महिमा हालेलुया हालेलुया आराधने. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडस वेळ मौनपणी आमच्या देवा मुखार आमी रावया. आज आमी येता आसतना सबार कंत बेजाराई ते सावांक घेवन हांगासर आयल्या जाल्यार हर एक जेजूक समर्पण दिवया. कितें एक विशेष मागणें आमच्या काळजांत मोतींत आमी दवरला आनी आज मागणें करूंक आमी आयल्या जाल्यार
तें सामू आतां आमी समर्पण दिवया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता चॅप्टर 60. सर्वेस्पर देव इजायाच्या मुखांतर सांगता, तुका उजवाड आयला जेरुसलेमा, आनी दीस आज आमकां हर एकलें की उदेला उजवाड फांकोचो, सर्वण दिवचो आनी सुटका आमकां हर एकलें की दिवचो. त्या दिसा पासून आमी देवाक अर्गां दिवया. समेस्त संगता मेळून अर्गां गीत आमी गावया. दीस उदेला सर्वण दिवचो, दीस उदेला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. उबे रावन संगता मेळून हें गीत गावया. ಪನ್ಸಂಕೋ 52. Disudeela, sadvondin so disudeela, Jesu aila, sadvonda Jesu aila. Disudeela, sadvondin so disudeela, Jesu aila. Sadvonda Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Geet gavya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. गीत गावया आमी हल्लेलुया. उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. उसवाडायला संसाराचो उसवाडायला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गावया आमेन alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. वंदन तुका जेजू, तुवें आमचो मोग केले, आमचो अपरिमीत रितीन तुवें आमकां मोग केले. तुजो मोग तुवें आमकां दाखयल्या मात्र न्ही, हेरांचो मोग करून की आमकां आपण दिलाय. मोग आयला सर्गींचो मोग आयला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. मोग आयला सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला सर्वणदार जेजू आयला. मोग आयला सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला
सोडवणदार जेजू आयला. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया, आमेन, alleluia, Alleluia, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. गीत गाऊया, आमेन, hallelujah. वंदन तुका जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे मागणे ऐकले, आमकां तुवें राखलय, आज पर्यंत बरी भलायकी दिलय, तुझे संरक्षण आमकां तुवें फावो केलय. देखून आमी तुका अर्गां होगलाप आराधन तुका आमी दिता. अर्गां तुका जेजू. वंदन जेसू, वंदन जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू. होगलाप जेसू, होगलाप जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. होगलाप जेजू, होगलाप जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. Alleluia, आमेन, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, आमेन, alleluia. गीत गाऊया, आम्ही Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. गीत गाऊया, आम्ही Alleluia. स्तुती जेजू, महिमा जेजू, आराधन तुका जेजू. आम्ही गावया, स्तुती करया देवाक. देवान केल्ल्या सर उपकाराक, आमकां राखल्याक, आमकां बरी भलायकी दिल्ल्याक, आमी मागणें केल्ल्या वेळार देवान मागणें आयकल्ल्याक, आज पर्यंत हर एका दिसाच्या आमच्या पयणांत राखल्या पासून स्तुती करया. ताका महिमा जेजू म्हूण आमी गावया. स्तुती जेसू, स्तुती जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू. महिमा जेसू, महिमा जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू. स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा जेजू, महिमा जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया, amen, alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. गीत गाऊया, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. गीत गाऊया, amen, Alleluia. दीस वायसो देवान दिल्लो, सोम्यान केल्लो, संतोष उल्हास पावसो दिसो. कित्याक म्हळ्यार आज पर्यंत राखल्या पासून, बेसावा विस्नार आशिर्वादा ओतल्या पासून, ताणें आमची मागणी आयकल्ल्या पासून, आमकां आज म्हणसरी बरी भलायकी दिल्ल्या पासून, दीस वो आयसो आमी अर्गां दिवचो, दीस वो आयसो आमी ताका स्तुती गावचो, दीस वो आयसो आमी वखाणी स्तुती आराधन महिमा ताका करचो. त्या देखून आमी गावया, दीस वो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास पावसो. सांत पावल आमकां सांगता, तुमकां संतोष पावचे जाल्यार केवळ जेजू क्रिस्ता थंय मात्र तुमी संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 4. दिसो आयसो
Disso aiso somian kelo Santo solas tarami pavia 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 Disso aiso somian kelo म्हाका वक्तो संतोष हांवें कुमसारा गेल्ल्या वेळार कुमसारासून दिंबी गेल्ल्या वेळार जेजू हांव पत्की म्हणल्या वेळार कित्याक पताक आदारले मनीसार नासतना म्हजी पतकां समजून घेवन म्हाका भोगसाण दिल्लो देव हांवें चुकून पडल्या वेळार ताजे सरशी पाटी धांवून आयिल्ल्या वेळार कित्याक चुकून पडले म्हणलें कारण आयसार नासतना आमकां मोगान वेंगुल्लो आमचो देव आमकां भोगशिल्लो आमचो देव त्या देखून म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून आमकां सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका वर्तो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो अनमोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो वर्तो देव आमचो अनमोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो वर्तो देव आमचो 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 अनमोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो वर्तो देव आमचो 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 केदो वर्तो देव केदो वर्तो देव आमचो असलेले म्हणले बरे आमकां सोलोन केदो वर्तो देव आमचो अजापाने म्हणले बरे आमकां रक्षो देव केदो वर्तो देव आमचो आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया होसाना 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 हालेलुया 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 परगाम परगाम जिसु परगाम नाम तुका होगला हालेलुया वंदन तुका हर्षितां तुका हालेलुया 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 तशेंच आमच्या दोळ्या मिदांकिया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया
आमकां जेजूक समर्पण दिवया. जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक सुटका आसा, सुरवण आसा, भलायकी आसा, समाधान आसा. मागले मागणे जेजूचें नांवी मागले वेळार आमकां लभता. जेजून सांगलींच उतरां हीं. जेजू म्हणटा, सत तुमी सोदून आसात गी, हांवूच सत. सारकी वाट तुमी सोदून आसात गी, हांवूच वाट. काळोखांत आसतना उजवाड खंय आसा म्हूण सोदून आसात गी, हांवूच उजवाड. जिणेक अर्थ नातले बरी जाला गी, कश्टांची जिणी तुमची जाला गी, संवसाराचें मीठ तुमी हळणी जायनाकात. जेजून सांगची उतरां. हेरांच्या जिवितांत काळोख भरला गी, संवसाराचो उजवाड तुमीच काळोख जायनाकात. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमकां राखता आमचो देव, आमची मागणी आयकता आमचो देव, आमकां हर एकल्यांकी भलायकी समाधान दिता आमचो देव. देवाचे उतर आमकां सांगता, आमचो देव आमचो लागीं आसले बरी, आमचे लागीं आसले बरी. आनी खंयचो देव आसा सांगा? आमचो देव आमचो मोग करता. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾಯಕ ನೀನು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಯೇಸುವೇ ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. बार्तिमायस जल्मातोन कुड्डो दोळ्याक दिसता नातली. आमकां एक 10 मिनिटां दोळे दंकल्लेंत केदाळा उक्तें करया. दोळे मनशें बघता, संवसार पळया, कोण खंय आसात पळया मनशें बघता मोगाचें न्हू. बार्तिमायस जल्मातोनूच ताका दोळ्याक दिसनातली. आनी तो एक बावड ताजें तें आसलें, आनी त्याच बावडतान तो जियेतालो. तो बावडतो जावन आसलो. जेजून म्हाका आपयलें जाल्यार, जेजून म्हाका आपडलें जाल्यार, जेजूक म्हजो ताळो आयकले जाल्यार म्हाका सुटका मेळटा. आनी तो जेजूचें नांव उलो मारता, व्हडल्यान उलो मारता, आनी जेजूक ताचो ताळो आयकता. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 सगळे आम्ही सांगता मेळना बियांगी. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು,
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. बवडत काळजान असले वेळार निरासल्ले वेळार उजवाड फंकलो अनभोग आमकां जाता. आमी वाटेर चलता आसतना आमकां वाट दिसनातल्या वेळार मुखार कशें वेचें खंयचो निर्धार घेवचो म्हूण कळनातल्या वेळार वैजांनी हात सांडले वेळार असाध्य म्हणलें सबार आमच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार बवडतांत जेजू अशी तूं आयिल्ल्या वेळार भियेनाका, निराश जायनाका. जेजू आसा म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. विश्वास ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ जेजूक पळय ताका मेळाजे ताजेतून आशीर्वाद आपणायचे म्हणलो आशा तुमकां आसा जाल्यार लालेवन तुमी आयल्यात जाल्यार रित्या हातान तो फाटीं धाडचो ना. सुवार्थेन आमी आयकता कोणें पुरा जेजूक बोब मारली, कोण पुरा जेजू हरशीं आयली हर एकली आशीर्वाद आपणून फाटीं गेली. हाच तुजो वेळ दिवंक तुवें एक निर्धार केले. जेजू मुखार थोडोसो वेळ बसून ताजें उतर आयकूंक तुवें निर्धार केले. तेजे मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो जेजूक पळया. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಯೇಸುವೆ, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣೋದು ಬೆಳಕು. वेचीक पूत पत्कांत बुडल्लो, सुकून गेल्लो, गरसण गेल्लो, ताजे जिणी ताणें विबाडली. पयशे आस्त हर एकी ताका आसल्लें, विबाड जिणी जियेल्लो. एक निर्धार करता परत जेजू लागीं हांवें हेजे नवी जिणी आपणायचे, म्हजी जिणी एक नवी जिणी जायचे. बापाच्या घरा हर एकी आसा. जेजून सांगली उतरां पळया. जुवांच्या सुवार्थेन 14व अध्यायी पयली ओळ. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर पातयणी बरोवसो दवरा, मुजेरी बरोवसो दवरा.
बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तस्स जेजू वेचीक पुताची वपार सांगता आसतना त्या पुताच्या जाग्यार आसलेल्या व्यक्ती मुखांत्र अशें सांगता, म्हज्या बापाच्या घरा हरी एकी आसा, म्हज्या बाबाच्या घरा हरी एकी आसा. आनी हांवें थंय आतां फाटीं वचूंक आसा. फाटीं येवचें म्हळ्यार जेजू लागीं आमी फाटीं येवचें. हांगासर नवी जिणी आराम कर. आमच्या कुटुंबांक घरांत आमच्या शेजार समारोह मध्ये मोगाची जिणी एकामेकाचे सोडतोडची जिणी जियोंक आपणे जेजू आमकां दिता. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಪಾಪವ ಮಾಡೇನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೇನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೇನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ काणुವುದು ಬೆಳಕು. देव आमची मागणी आयकता. निराश जाल्ल्या वेळार अस्कस जाल्ल्या वेळार गटाई धैर्य आमकां भरता. त्या देखून मगाचे न्हू ही गीत आमी सांगता मेळना ताळयो पेटून देवाक अर्ग जावन मागणें जावन आमी सांगता गावया. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಬಂದ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಬಂದ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ नामव ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. काळोख भरुल्ल्या म्हज्या जिवितांत उजवाड फांकोंदी. आज काळजांतोन मागणें करनासलेल्या हर एका तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत अंधकारान आसलेल्या वेळारी तुजो उजवाड फांकोंदी. तुजें नांव उलो मारता आसतना तुजें नांव उलो मारच्या हर एका तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत उजवाड फांकोंदी. तुजेर उजवाड फांकला जेरुसलेमा. ही उतरां मोगाच्या भावनाने बेणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आज उजवाड फांकोंदी. देवाचें उतार म्हणलें उजवाड. सोम्यांची नदर आमचेर पडली ती पडची म्हणली उजवाड. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असले कश्ट दुख उणेपण पयस काडून ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು.
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चना तुम्ही आणि हांव सांगता मेळ्ळा कितले वेळ उबे रावंक पुरो, कितले वेळ तुम्ही उबे रावला जावंक पुरो सांगा पळय. 45 minutes. कितले अर्धे वर गे मुक्काल वर. ना बसलें ಗೊತ್ತು ना उबे रावले मात्र ಗೊತ್ತು सा कितले वर 45 minutes. 47 minutes. कितले मिनिट्स 47 minutes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देवा करगां दिव्या. Praise the Lord. Praise the Lord. 47 minutes रावले कडेत तुम्ही रावल्यात म्हळ्यार भलायकी बरी आसा म्हण जालें. Praise the Lord. Praise. एक दुसरें भलायकी आतां बरी जावन आसा म्हणलें आनी एक कारण. देखून आमी ओडा तड्यान देवा करगां दिव्या आनी ताळयो पेटया. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. 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 हांवें पळयलें थोड्यांक रावोंक जावना, थोडे वेळ बसलीं, मागीर उबे रावलीं, बसलीं, उबे रावलीं. ती एक आमी सोम्याक सुती करूंक एक आशा आसा पळय, उर्बा आसा पळय, ती एक देवान दिल्लें देण्या मोगाचें न्हू. त्या दुखून आमी देवाक ताळयो पेटोवन अर्गां दिवया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. Jesus, please. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, तुम्ही बसून आसलें मात्रें इतलो वेळ तुम्ही बसल्यात न्ही, कितलेगे जाणांक तुम्ही बसले बरी बसूंक साथ जावना. थोड्यांक 15 मिनटां, 10 मिनटां, 5 मिनटां वयर बसूंक जायना. हांव एक रितीरे गेल्ल्या वेळार थंय एकलो भाव रितीर जाल्ल्या उपरांत म्हणलो, फादर तुमचो शर्माव बारी लांब आसलो, लगीन 2 वरां शर्माव, म्हाका 10 मिनटां वयर बसूंक जायना, म्हाका बेल्ट घालनासतना बसूंक जायना. देखून हांव बेल्ट काणी घेवन आयिल्लो. ऐकत 2 वरां जालीं कळूंकूच ना. तुम्ही टायम पळोवन तुम्ही 2 वरां बसून आसात, उबे राव म्हूण पळयता आसतना पॅन्कार्ड पळयता, दुखूच ना फादर म्हाका देवाक अर्घा म्हणले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोड्यांक 5 मिनटां बसूंक जायना म्हाका तक्षणी जाचे, जाल्यार तुमकां बसची सकत देवान फावो केला म्हळ्यार आनीक तुमची भलायकी बरी आसा. देवाक अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हळ्यार म्हाका न्हू, आमी देवान केल्ली विंसणार आशिर्वादां सोदून गेल्यार आमकां देवाक अर्घां दिवंक मस्त कारण आसात. ना सगळें उबे रावली, म्हाका उबे रावंकूच जावना, इल्ले वेळ बसली म्हण तुवें बसुल्लेंत चिंतल्यार खंडीत जावन देवाक अर्घां दिवंक जायना. त्या देखून म्हाका न्हू, आमी कितें देवान आमकां आशिर्वादां ओतल्यांत ती पुरा मेजून गेल्यार सगळी आमची जेणी सरल्यार आमकां मेजूंक जावचें ना. देखून आमी सर्व दोनी हात आमचे वयर उबारया, कितले तितले वयर उबारया, दोळे धांकया. कितें परा तुमकां बरेंपण जेजूतून तुमी जोडल्यात, बसल्यार येवणा, उबे रावल्यार येवणा, दिंबी गेल्यार येवणा, कशें परा तुमच्या देवाक तुमी स्तुती करीत म्हणशें बघता मोगाचें न्हू. दोनी हात आमचे वयर उबारया, सांगात मेळ्ळा आमी स्तुती करया. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 आमची मागणी ऐका त्या तुझ्या आशीर्वाद तुझ्या ओतलाय जेजू. हालेलुया. 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 आमकां हर आमची मागणी Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर महिमा आराधन तुका आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 आराधन बापा पिता पवित्र हालेलुया 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 जेजू आराधन महिमा तुका तुम्ही आराधन तुका तुम्ही दिन वास्तव तुका तुम्ही हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतार आम्ही ऐकूया लुकाची सुवार्ता 15वा अध्याय वळ 8 तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं असलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारन ते मेळासर 17 सोदिना जायत ते मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडलेले नाणे म्हाका मेळ्ळा तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिणी बदललेल्या एक पत्क्या विशयांत सर्गी देवाची दूत संतोष पावतले दयेकर ना बस प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. कित्याक देव बरो गी म्हूण कित्याक देव बरो देखून आमी हर एकल्यानी बरी जावंक जाय देव आमची पदकां बक्षिता देखून आमी हर एकल्यानी एकामेकाची पदकां बक्षिची मगाच्या भावनांनी भयणीनो थोडोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक एक प्रयत्न करया कुमसारा गेल्ल्या वेळार देव आमची पदकां बक्षिता की कुमसारान तुमी कितें म्हणटात बक्षिता की बक्षिता देव आमची पदकां बक्षिता केवल पदकां मात्र न्ही पदकाचे परिणाम आमचेतून खाण घालता पदकाचे परिणामी आमचेतून खाण घालता तें जावन आसा देवाचो मोग एक दीस एका म्हज्या वळखीच्या कुटुंबाचेनी म्हाका फोन केलो आनी म्हणली फादर आमी एक पिलग्रिमेज रिट्रीट मांडून हाडल्यार कशें गी म्हूण पिलग्रिमेज रिट्रीट पिलग्रिमेज रेतीर म्हण सांगल्यार यात्रेक पैण करचें मदें मदें एक पुनशताक वचून अर्द दीस गी एक दीस गी रेतीर करची आनी आमी एका पुनशतांतून आमचें पैण आराम केलें 44 जण त्या बसार आसलीं ड्रायव्हर आनी कंडक्टर मेळ्ळ +2 कितलें जालें ಲೆಕ್ಕಂತ ಕೈ 5 ಸಲ ಬರೀ ದಿವಸ ನಂದಿಗೆ ಮುಂತಮಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ಲೆ 44ಕ್ಕೆ 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 40 हां इतले जाण सांगता मेळ बसार पैण केले एक दिसाची रितीर जाली एका पोनशेतांत थंय आराम करन मुखार अनेक जाग्यार गेलो थंय रितीर जाली मागीर मुखार लास्टाक आमचे रेतीर अखेर जावची वेळांगणी वचून थंय रितीर अखेर कर मागीर पोरा बिचाक आनी भोंवन मागीर येवचें येवजन आसत अशें गेल्ल्या वेळार मस्त जाणां सांगता आसलीं सगळ्यांक सांगता आमी वेता आसतना दुसरे एज ग्रुपाची थंयसर आसलीं जाल्यार वेळांगणी आमी सांजे दनपरां सांजेर एक 6 वरां भितर पावोंक जाय आसलें घरा तुमकां कळीत आसा न्ही न्हेसूंक कितलो वेळ जाता गी म्हणून न्हेसूंक इल्लो वेळ जाता तशें हांवें दुसरे कडेन गेल्ल्या वेळार 24 दिसाच्या मतीन आसता न्हेसूंक घेतिल्लें 5 मिनटां डिले जाल्लें दनपरां 3, 4, 5 वरां पावपाचें आसलें आमी राती 10:30 वरां पावलो वेळांगणी वचून
थंय गेल्ल्या वेळार सकाळी पुरो साण जाल्ली आनी मस्त लांब पैण. ताच्या मागीर हांवें सांगलें आज राती तुमी सकाळी बरें कर न्हिदा. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी न्हिदना जाल्यार फाल्यां रितीरे वेळार बरें कर न्हिदता. त्या देखून आज राती बरें कर न्हिदा. त्या देखून तुमकां एक बरें व्हडलें हॉल थंयसर रावूंक वेवस्था केला. अशें सकाळी सांगता तुमी रावा म्हण हांव थंय पदरेपांक अरेंज केल्ले कडेन हांव गेलो. वेता आसून सांगलें सकाळी बेगी उठची गरज ना, बरें कर न्हिदा. आनी सकाळी एक 7:30 तुमकां हांव उठयता जाल्यार आमचो बरें कर न्हिदा म्हणलें. तशें सकाळी न्हिदलें म्हूण हांव फाटीं आमच्या रुमाक गेलो. वचून सकाळी एक 6:30 वरां अशें पळया उठलात गी ना गी कशें जालें पुरा पळया म्हणटाना सकाळी कशें बसता तो देव उरलें गी तशेंच त्या रुमांत अशें बसल्यात. हांवें चिंतलें गांवांतून केलें म्हणी पाड खबर आयली गी, शॉकिंग न्यूज आयली गी. कांय ना फादर, शॉकिंग न्यूज गांवांतून येवना, हांगाच शॉकिंग न्यूज म्हणाली एकली बाय. हांवें सांगलें जालें कितें गे म्हळ्यार म्हूण सांगचे पयलें आनेकली म्हणली फादर तुमी इल्ले वेळ वगेत रावा म्हाका इल्लें उलोवंक आसा म्हणाली. मागीर हांव वगेत रावलो. तिणें उलोवंक सुरू केलें. फादर तुमी पळयलें न्ही गी हांव येता आसतना दुबयतून आयिल्ल्या वेळार हांव वाट्यार येता आसतना बरी एक चैन हाडला म्हूण तुमकां सांगिल्लें आनी कुरीस दाखयलो. तिणें दाखयलो बरो कुरीस फादर हो कशें कितलें एट्रॅक्टीव आसा पळय कुरीस म्हणी म्हाका दाखयलो. आनी तो कुरीस पळयलें बारी बरो आसा बाय कुरीस म्हण तिका सांगलें. इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत ती लांबवन म्हणाली अशें फादर तो कुरीस खंय गेलो म्हणी गुत्तुना फादर, खंय गेलो म्हणी गुत्तुना. तितले तिजें उतर रावयलें आनी एकल्यान स्टार्ट केलें. फादर काल राती तुमी बरें वचून न्हिदलात, आमकां हांगा सगळी रात न्हिदना, ही लिल्ली बाय सगळी रात न्हिदूंक सोडूना आमकां. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. सो हिणें म्हाका सगळी रात न्हिदूंक सोडूंक वचना. कितें करचें म्हूण कळना. फुल्ल टेन्शन फादर आमकां. आनी कितें जालें गे म्हळ्यार तिणें सांगलें की दादले मनीस परा तें बस रावले कडेन वचून पळया पुरा म्हण सक्कड दादल्या मनशांक बसता लागी धाडलें. हे पाप बिरमो दादल्या मनीस सांगिल्लें बरें आयकतालें. सक्कडाय गेली. वचून तांणी बसाचें सीट एक पिजून काडचें एक बाकी पुरा सोदून राती एक 2 वरांशें पाटी वेग्गी आयल्यार न्हिदूंक सोडना म्हूण 2 वरांशें पाटी आयलें. हांगासर आसलीं भुरगीं स्त्रियां परस सांगाता म्हण तांकां सांगलें हांगातून ह्या रुमांतून त्या बसरा उरल्या पार्किंग स्लॉटा म्हणसर मोदें खंय म्हणी पडला की म्हण पळया. सगळें तिणें सांगिल्लें बरी सगळें सोदून गेलीं. पुरा सोदून बाकी सोदून पाटी येवन आतां येवन बसल्यान मात्र तितले ओगी तुमी आयलात. कुरीस मेळ्ळो गी म्हळें. कुरीस मेळ्ळ्यार आमी कित्याक बेजारांत आसतालो. कुरीस मेळूं ना आमकां. हांवें तिका सांगलें सक्कड पाद्रेपांनी सिस्टरांनी तुमी सांगचें बरी. हांवें सांगलें मागणें करया आमी देव दितालो आमकां खंय दोन म्हणी. देव दिता खंय दोन पयलें म्हाका कुरीस जाय मागीर ते पुरो डायलॉग म्हणाली ती. 4 पून शेताक वचून रितीरेचे शर्माव दिवनी जाल्ले, 4 आराधना करणी जाल्ली, रितीर अखेर जावचो दीस. आतां कितें करचें. ती फुल्ल टेम्पर आसली. उलोवंक जायना म्हूण म्हाकाय कळ्ळें. हांवें सांगलें लिली बाये टेन्शन करनाका. टेन्शन विथआउट इंटेन्शन इज नॉट गूड. त्या दुखून आमी कितें करया गे म्हळ्यार तुका एक बेस्ट सोल्युशन आसा. पळय तुजी चैन आसा पळय कितली लंब आसा तें ल्हानसो एक कुडको कट करना कुरीस केल्यार जालें. सिंपल लॉजीक. कांय टेन्शन ना. हांव चैन कट करना म्हाका तस्सो कुरीस जाय. तो कुरीस चरी कुशेन बारी शार्प आसलो बारी बरो कुरीस मस्त मोगान हांवें हाडुल्लो फादर. तो तुमकां ताचें मोल गोत्ता आसचें ना. भांगराचें मोल न्ही म्हाका तें कुर्साचें मोल गोत्ता आसा. म्हाका तस्सो कुरीस जाय. तिका समाधान करूंक म्हज्या मतीन तक्षण एक आयडिया आयली. आयडिया कितें गे म्हळ्यार थंयसर स्टॉलान थोडे कुरीस मेळटाले सेम टू सेम कुरीस. हांवें तिका सवकास सांगलें टेन्शन करनाका. सकाळीं 9 वरार स्टॉल ओपन जाता खंय. थंय गेल्ल्या वेळार थंय बरे कुरीस मेळटात. अशेंत सेम टू सेम कुरीस मेळटात जाल्यार ते गोल्ड न्ही रोड गोल्ड. आतां सद्याक गेल गणे मागीर गांवांक पाटी दुबय गेल्यार काणगे ती म्हणले नथींग म्हाका तो कुरीस जायत. आतां कोणी कांय करूंक जायना. वगेत रावलें. सगळें वगेत जालें. आयकलें गे फादर तुमी सगळी रात अशें आयकलां आमी. म्हाका 2 दीस सोडून शिवमोग्गा पाटी येवंक आसलें. तिच्या पयलें तिजें डायलॉग आयकून म्हाका तें शॉक जालें. कुरीस मेळटा म्हणसर कोणाय हांगातून भायर वचूंक सोडना म्हणून.
हांवें सांगलेली बाय म्हाका अर्जंट शिवमोगा वचचें, म्हाका इल्लें काम आसा, तुमकांय वचूंक ना म्हणाली. कोणाय की वचूंक ना, सगळें थंयच. मस्त वेळ चिंतून आसल्या वेळार थंय एकली व्हडली माय आसली. थोडे फावटी आमी बिरमोत दाखयल्लें कशें आमकां कुमोग पडटा पळय, कुमोग करता आमकां. ती येता येता म्हण भायर सरल्या वेळार थोडी म्हणाली तुका जायना गे, ह्या प्रयार तुवें पैण करूंक जाता गे, आनी इतले वेळ बसाचे पैण करीचे, खंय खंय वचून आमकां रूम मेळटा गे नागे गोत्तू ना, तें परत वेवस्था सामा करूं ना आमी, तूं येवचें नाका म्हण सांगला रे. ती म्हणाली फादर तुमी म्हणे दयाळ काकुळदार म्हण पुरो सांगलो, शर्मा हांवें आयकला, प्लीज कशें म्हणी कर म्हाका आपोवन धरून सांगा फादर तांकां म्हणाली. हांवें मागीर तिणें इतलें सांगलें उपरांत प्रायवंत मनीस व्हडली माय एक मलगडी सांगात आसा जें आसून दी म्हण तांकांय सांगलें. मागीर हांवें सांगलें म्हणलें लेकून ती कांय बसार बसयलें. ती आयिल्ल्यान हांव वाचलो. तिणें सांगलें कितें म्हण आलेगो लिल्ली तूं येता आसतना त्या जरीचें हें कापाड न्हेसून आयिल्लें, तें ड्रेस चेंज करतना हें कापडान शिरकाला गे पळय कुरीस. तक्षण ती गेली. मोगाचें नांव पळयतना आमी पुरो वाचलो, तें कुरीस त्या जरीच्या हाका शिरकालो. कुरीस मेळलो कोलो संतोश सगळ्यांकी. आनी म्हळ्यार आमकां सुटका मेळ्ळी फादर, आयचे रेतीर बेगीन कर आमी घरा या फादर, ह्या बायक पयलें घरा व्हरून सोडया, नाजाल्यार फुल्ल टेंशन हिजे दोन आमकां म्हण. ही भुरगीं ते जाल्यार म्हणसर बरें कर न्हिदल्लीं. कुरीस मेळ्ळो म्हण आयकल्लें तक्षण उठून आयली, आंटी आमकां पार्टी जाय म्हणाली. सोदताना भुरगीं येवनात, बरें कर न्हिदल्लीं. न्हिदा पुता म्हण मम्मीन सांगलें तर बरें कर न्हिदलीं. कुरीस मेळ्ळो म्हण कळिल्लेंत भुरगीं धांवून आयलें न्ही म्हणाली आंटी आमकां पार्टी जाय. हांवें तिका सांगलेली बाये तूं मस्त वर्सान दुबय आनी दुसऱ्या गांवांत परत काम करनासलें, मस्त कश्टाचें काम. आतां पार्टी म्हळ्यार तुमी तेग जाणां नात, 40 लेक समा दवरतात तुमी, 46 जाणां आसात. त्या देखून सगळ्यांकी पार्टी म्हळ्यार आनी आमच्या गांवांत जाल्यार एटलिस्ट आपण सगळ्यांक पेज म्हणी वडयत, हांगा तशें पेज करनात. हांगा बरें बरें हॉटेलां आसची, बरीं बरीं जेवणां दिजे. त्या देखून तूं पार्टी म्हळ्यार कितें करगी म्हळ्यार सांजेर 4 वरांची च्या आसा न्हय ती दिया म्हूण सांगया. ती म्हणलें ना फादर हांव उदार मनान दिवंक आशेता म्हणाली. जालें मागीर तिचें उदार मन पळया म्हण सगळें आमी भायर गेलो. भायर वेता आसतना ह्या भुरग्यांक आसा पळया धाकटी हॉटेलांत दिसूंक दिसना दोळ्याक. ताणीं बरें हॉटेल पळयलें, व्हडलें हॉटेल, तें दाखोवन आंटीक म्हणाल आंटी ह्या हॉटेलाक यांगी बसूंक आनी परत बरें आसता, जेवण आनी परत बरें आसता. आंटी म्हणली बसा पुता बसा, सांगाता मेळ जेवया. कितले जाण आसलो आमी? कितले? 40 + 44 + 2 ओके. सांगाता गेलो आमी बसल्या बसले तर लिल्ली बॅग सांगलें हाळे हांगा तें मेन्यू पळयत आसतना सद्याक तुवें इतली वर्सां काम केलें पण हांगा दिजेव करता पडना कशें. त्या देखून चिंती नाका, सिंपल भुरगीं ल्हान चड जेविनात, तांकां नाका चड उणें 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 कर बरें करून एडजस्ट करया. ती म्हणली ना फादर उदार मनान देवान दिला आनी कुरीस भायर पडलो मेळ्ळा बरें करसी हांव म्हणाली. जालें भुरगीं पळोवंक ल्हान. मेन्यू कार्ड आयिल्ल्या वेळार हांवें चिंतना भुरगीं ल्हान म्हूण सांगून. सो भुरग्यांचें मोन ही आंटी बरी बारी उदार मोन. ताणीं पयलें स्टार्टर ऑर्डर केलें, ताच्या मागीर सूप ऑर्डर केलो. हांवें सांगलें भुरग्यानो आनीकी जेवण आसा, मुखल्या वर्सान आनीकी जेवण करूंक आसा, एकच पडी जेवी नाकात. ना फादर संतोष पावाजे आंटीक भायर पडलो कुरीस मेळ्ळा. सगळ्यांच्या मुखा म्हळ्यार एक संतोष जालें. हांवें सांगलें म्हाका नाका, म्हाका हाफ जेवण आसल्यार पुरो, काल्या कोण म्हजें तर म्हण एक हाफ इल्लें उरूंक जाय तिका. ती म्हणलें ना फादर उदार मोन तुमी घट्ट जेवा. जालें जेवण आनी परत जालें. भुरग्यांनी फुल व्हडली बिरयानी ऑर्डर केल्ली. ताज्या पयलें पियेलो सूप, ताज्या पयलें पियेलें स्टार्टर, ते खंय पुरो गेले की गोत्त ना. जेवण फुल्ल ऑर्डर केलें. भुरगीं पुरो बरें करून पुसून जेवलीं. हांवें सांगलें भुरग्यानो पुरो आनी नाका, कित्याक म्हळ्यार आनी चलूंक जावचें ना तुमकां मुखार, इल्लें चलूंक आनी आसा. बस आमी गेल्ले कडेन पुरो येना, आमी थोडे कडेन चलून वचचें पडटा. इल्ले वेळ जाल्यार आंटी म्हणली भुरग्यांना तुमकां आयस्क्रीम जाय गे. जाय आंटी आमकां आयस्क्रीम. हांवें चिंतलें भुरगीं एक कप आयस्क्रीम धाकटें 10 रुपया मेळटा पळय तें ऑर्डर करता कोण ना. भुरग्यांनी गडबड ऑर्डर केल्या व्हडल्यान. तूं हांवें चिंतलें भुरग्यांनी खंय म्हण येता आसतना पोटा सांगात आनीक खंय म्हणी बॅग हाडला कोण ना सायडीन पुरो बरोवन दवरूं. कितलें जेवलीं कालें करतात भुरगीं. मोतीं देखत टेंशन पुरो जाल्लें. मागीर आंटी आनी पुरो आनी जेवण नाका पुरो म्हूण सांगलेलें.
कोणाक म्हणून ज्यूस जाय गी म्हाका जाय आंटी भुरगीं मुर्ती चिक्कदादरू सो अशें बरें जालें जेवण आनी जालें हांवें चिंतलें हें सद्याक बिल्लांनी पळोवन शॉक जावचें नाका म्हूण सवका सगळ्यांनी मी शेअर करूंक सांगता हांव नाका नाका शेअर करचें नाका बा हांवें दिवचें जेवण हांवें दिवची पार्टी सगळ्यांक मेळाचें म्हणालें आतां इतलें प्रयत्न केलें उणें करून तिणें आयकूंक ना मागीर बिल आयलें 44 प्लस 2 46 जाणांचें जेवण हांवें तुमकां मेन्यू सांगले वेळार कळ्ळें कितें बरें आसा गी म्हूण जेवणांत भुरग्यांनी तशें ऑर्डर केल्ल्या वेळार आनी तुमी वडां पळोवन वगेत रावतात गी रावनात बायेन सांगलें हांव तूं रावना म्हूण सांग त्या देखून तुमी चड ऑर्डर करनासतात बिल 3 डिजिटां वयरूच पावलें 3 डिजिटां वयरूच पावलें बिल पळयलें आनी तिका सांगलें हांवें लिल्ली बाये तुका गरज आसलें गे परत दिवचें कुरीस भायर पडलो वगेत रावत आसलें हांवें तुका सांगू ना गे थंय कुरीस मेळटा घालया म्हणून कित्याक इतलें खर्चिलें तुवें नवो कुरीस तुवें दुबय गेल्ल्या उपरांत एक नवो कुरीस हाडीत आसलो न्ही कितलें उणें मोला मेळटा आसलें तिणें म्हाका सांगलीं उतरां आसा पळया बोव अर्था बरी उतरां ती म्हणाली नव्या कुरीस नवो कुरीस हाडचें भोव सुलभायचें ह्या कुर्साक आसलें मोल नव्या कुर्साक ना फादर म्हणाली ह्या कुर्साक आसलें मोल नव्या कुर्साक ना म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हांवें इल्लें लांब करून सांगलां खुरीस आज आमी आयकल्लो ह्या सुवार्थेन जेजून सांगची उतरां जावन आसात आज बरी खबर कितें तुका आनी म्हाका बरी खबर कितें गे म्हळ्यार देवाच्या दृश्टेन हरियेकली मोलादीक एक पडे शीस लोकांनी उलोवचें उपराडचें आनी कितें बरें करचें पळोवन म्हणटात ह्या लोकांक आज सर्गींतून उजो पण नास जावन दी म्हूण आज्ञा दिना जगी आयकलां कितें तुमी तें आनी जेजू कितें म्हणटा हांव आयिल्लो सुटका दिवंक नास करूंक न्हय त्या देखून पळया आमचें कॅल्क्युलेशन देवाचें कॅल्क्युलेशन बरी न्हय मोगाचें आमचें चिंता पळय देवाच्या चिंतपा बरी जावंक सादत ना कित्याक म्हळ्यार देव आमचे बरी चिंतिना ताचे बरी चिंता देव ताचे बरी चिंता देखून आमी हरियेकली आज हांगासर आनिकी आसां देवान केमणी पाताक आदारले हरियेकले की नास करनत गेल्ले जाल्यार आज हांगासर इगर्ज आसा नातली पोनशेत बसिलिकाय नातलें हांव आनी तुमी संवसारांत जियोंक साद नातलें मोगाच्यान देव काकुळदार जाल्ल्यान देव सोंसणिकायेन आमच्या संगता तो जी आसल्यान देव इमॅन्युएल जाल्ल्यान आमी हरियेकली आनकी जिवंत आसा खंयसर केदाळा सर्गी संतोश चडटा आनी वाडटा म्हळ्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार आयची सुवार्ता लुकाच्या सुवार्तेन 15व्या अध्यायान 3 ओपारी विशयी आमी आयकता 3 ओपारी पयलें जावन आसा सुकून गेल्ली शेळी दुसरें साडून गेल्ली नाण्य तिसरें जावन आसा वेचीक पुताची ओपार आनी थंयसर पळया तो धनी सोदून वेता आसले 4-5 नाण्यांतले साडून गेल्ल्या वेळार तो ती कितें करता संभ्रम करता आपल्या इश्टांक आपयता आपल्या सैऱ्यांक आपयता आनी संभ्रम करचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आसल्या 1000 500 रुपया भायर पडो सांडून गेल्ल्या वेळार ते 500 रुपया मेळ्ळ्या वेळार एक संभ्रम करीत एक जेवण गलीच्या सगळ्यांक घे म्हणून सांगल्यार कितले खर्च जाता बेगिने चिंतिना तें पुरा देवाचें चिंता पूण म्हजें बरें तुजें बरी न्हय म्हजें बरी आनी तुजें बरी न्हय देव विशाल जावन चिंता देवाक हांव आनी तुमी गरजेची त्या देखून मोग करचो देव खंयच्या लेवलाक येवंक तयार आसा हें खंय आमकां कळटा लुकाच्या सुवार्थेन आमी वाचता 15व्या अध्यायान 3री ओपार थंयसर पळय वेचीक पुताची ओपार पळया तो घर सोडून गेल्लो पुरो आसतना प्रकारान गेल्लो विबाण होगडोन कसली एक जिणी जिवन वायट जिणी जिवन पाटी आयिल्लो जावंक पुरो
आनी तो येता आसतना थंयसर जेजू अशें म्हणटा, ताजो बापूय राखूनच बसलो. कोण बापूय राखून बसता मगाच्यान? गेलो आनी मुखार घरा येवचें नाका म्हूण सांगचें बापाय आवय आतां आसले संदर्भाई हो बापाय राखून रावता. कित्याक म्हळ्यार ताका आपलो पूत गरजेचो, पयशे आस्त बदीक अधिकार गरजेचे न्ही. मोग भोव गरजेचो, ताजे कोण मोग करचो देव खंयच्याय लेवलाक देव तयार आसा. मनीस पळया देवाक सोदून वयर 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 गेल्ल्या वेळार आमचो देव मगाचे न्हू आमकां मनशांक सोदून सकला देवून येता. ताका आमी इम्मॅन्युएल देवरू नम्मोंदिगे, देव आमचे थंय आमचे मदें जावन आयलो. ते देखून पळया मगाचे न्हू हर एकल्यांच्या जिवितांत देवाक पळय जे आमी सर्गाक वचून पावचे म्हणली आशा आसता. मगाचे न्हू देवाक पळोवंक आमकां क्रिस्तांवांक एक अवकाश आसा. केवल पळोवंक मात्र न्ही, ताका आमच्या सांगात आमी खंय वेता गे थंय एक आपोवन दवरूंक अवकाश आसा. तें जावन आसा एवकारिस्ताचें साक्रामेंत. थंयसर तो देव उंड्या रुपार आमच्या हर एकल्यांच्या पातक्यांच्या काळजांक येवची येता आनी आमची जिणी नवी करूंक तो प्रयत्न करता. हांवें तुवें ताका सोंड दिलें जाल्यार आमकांच कंप्लीट सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हूण दिलें जाल्यार मगाचें न्हू तो आमची जिणी बदलोवंक तयार आसा. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो तुजी जिणी ताका समर्पण दिवंक तूं तयार आसाय गी. तयार आसाय म्हळ्यार खंडीत जावन तो देव तुजें तें असर्यां करूंक साद आसा. एक दिसांतल्यान म्हाका विचारलें सावल फादर हांव मस्तपेटी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार म्हाका मोती घेवचें कस देव म्हाका बक्षिता. कित्याक म्हळ्यार हांवें कोणेंय करनातलीं पातकां केल्यात, कोणेंय करूं तितलीं पातकां हांवें केल्यात. हांवें सांगलें कुमसारा जेजू तुका विचारना सकडनी केल्लीं पातकां केलें गी न्ही, कोणेंय करनातलीं पातकां केलें गी म्हूण विचारना. तुवें पातकां वळखल्या वेळार तुजें उणेंपण सांगल्या वेळार तो तुका सावाला विचारना, हर एकी पातकां तुजीं बक्षिता. बेबिचारान शिरकून पडली स्त्रिये विशयांत आमी आयकता जो आमच्या सुवार्थेन. थंयसर आमकां एक विशय क्लियर जाता. तें कितें गे म्हळ्यार आमी केदाळा कोणायकी नाका म्हणची येता, रिजेक्ट जावची येता मगाचें न्हू. त्या वेळार जेजू ताचो मोग आमचेर ओत्ता. त्या स्त्रियेक फातरयजे म्हूण सकडांनी सांगता निचय करून जेजू मुखारान रावयल्या वेळार जेजू म्हणटा तुमचे मदें कोणें पाताक आदरना, कोणें पाताक करूं ना सांगा. हें सावल तिका मात्र न्ही, तांकां मात्र न्ही, थंय आसले जम्यांक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्यांक जेजू विचारता मगाचें न्हू. आमी आनेकलेचे विरुद्ध अपराध मांडटा आसतना आनेकलेचे सुखी विंसून खाण आमी उलयता आसतना जेजू आमच्या लागीं विचारता तुवें 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 येदोळ सुकूत करूं न्ही गी, पाताकत आदारू न्ही गी, येदोळ पर्यंत तूं सुकून पडूं न्ही गी, तर आतां विसोन काड. सूख आदारलें म्हळ्यार हांवूय पातकी तुमी पातकी आमी हेरांची पातकां सोदून काडूंक आमकां साथ ना. कित्याक म्हळ्यार आमी पाताक आदारली. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा कोणें पाताकत करूं ना, कोणें आज पर्यंत सुखीत करूं नात ती पयलो फातर मारून दी, अपराध मांडून दी. ताचे मागीर उरलें सगळें फातर मार. थंयसर इल्लो वेळ जाल्ल्या पर्यंत जेजू तकले उबारून पळयता बाये ती पुरो खंय गेलीं, ती सगळें गेलीं सोम्या, कोणूच ना, सगळें गेलीं. आनी जेजू म्हणटा कोणेंय तुका शिक्षा दिवना गे, ना सोम्या कोणेंय शिक्षा दिवना, कोणेंय दिवना जाल्यार हांवूय तुका शिक्षा दिना. कित्याक म्हळ्यार हांव आयिल्लो पातक्यांक सोदून वैजाची गरजाची पिडेस्तांक शिवाय न्हय भलायकेवंतांक. त्या देखून तुका वैजाची गरज आसा, सुटका हांव दितां. जेजू तिका म्हणटा आनी मुखार पाताक आदार नाका, समाधानेन वच. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हर एक पिडी कुमसारा गेल्ल्या वेळार पळया ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तुजीं पातकां बगसालात. कोणें म्हण ह्या जाकान तुमकां केदाला म्हण विचारला की
कित्याक पाताक आदारले म्हण ना येदोळ पर्यंत कोणेय सरुना आनी मुखारी विचारना. कित्याक म्हळ्यार एक पतक्याक विसरून काडना आनी एकलींची पतकां आमचो देव बक्षिता. त्या देखून हांवें सांगलें देवाचें चिंताप आनी आमचें चिंताप सारकें पडना. कित्याक म्हळ्यार तो उदार मन दाखयता. देवाक 99 वड सांगको गरजेचो न्ही, एक एकलोय गरजेचो. एवरी वन इज इम्पॉर्टंट, एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टंट. मनशांनी आमी उलयता आसतना सगळ्यांकी पळोवन आय लव यू म्हूण जनरली सांगेत. देव तसो सांगिना. आय लव यू ऑल म्हूण कोणायकी सांगिना. जेजू कितें म्हणटा, इंडिविज्युअली तुजें नांव आपूण सांगता, नांव आपूण सांगता. त्या देखून म्हाका आमी देवाच्या दिश्टेन मोलादीक. खंय म्हणी हांवें आनी तुवें एक निर्धार करन आमच्या पाताक रडूंक जाय, नवी जिणी आराम करीजे म्हूण आमी निश्चय केलो जाल्यार, निर्धार केलो जाल्यार तो देव आमच्या जिवितांत असर्य करूंक तयार आसा. हें खंयसर कळटा आमकां. तेच वेंचीक पुतेच्या ओपारीन कळटा. पूत निर्धार करता, एक बऱ्या खुमसाराक तयाराय करता, जिणी परिवर्तन करूंक एक निर्धार करता आनी आपल्या बाबा सरशी फाटीं येवंक एक गट निर्धार करता. मात्र न्ही, निर्धार करून थंयत बसना. म्हाका उठता आनी बाबाच्या घरा बापायच्या घरा फाटीं येता. तितले दीस पर्यंत ताचें घर जावन आसलें, बापायचें घर न्ही, ताचें घर जावन आसलें. वांटो खाण घेवन भायर गेल्ल्या उपरांत ताचें घर सपरेट जालें. बापायचें घर जावन उरलें. केदाळय बापय म्हणटा स्विकार करचो. हर एकलें की मोगान वेंगोवचो जावन आसा. त्या देखून हो बापय राखून रावता आनी तो उठता मात्र न्ही, येवचें निर्धार करता मात्र न्ही, उठून बापय सरशी येता. गेल्ल्या वेळार कितें धरता, म्हाका भायर घालूंक पुरो, म्हाका रिजेक्ट करूंक पुरो, म्हाका आनी कालें करूंक पुरो म्हण खंयचें चिंतून ताणें. बाब म्हजो बापय दयाळ. खंयसर आमी वचता निर्गमान पुस्तकांत 36:4-5-6 थंयसर वाचल्यार देव दयाळ, देव काकुळदार, देव बक्षिता. किर्तनांत 145:8 आमी वाचल्यार देव दयाळ, देव काकुळदार, देव आमकां हर एकल्यांकी बक्षिता. त्या देखून म्हाका न्हू देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार तूं कितलें पातकी जिणी जियेलय, कशी जियेलय म्हूण विचारना. तुवें पातके जिणीक पाठ कर, नवी जिणी जियोंक निर्धार केले गी म्हूण जेजू विचारता. तें जावन आसा आमच्या देवाचें व्हडपण आनी ग्रेस्तकाय. त्या देखून म्हाका न्हू आमी हर एकल्यांनी तयार रावचें. ह्या दिसांनी आमी आमच्या शिवमोग्गा देसाची तरणाट्यां म्हणून सांगल्यार ऑफिस बेरर्सा पासून एक तरबेती म्हूण दवरली. एक 18 जाणां ऑफिस बेरर्स तांकां सांगता आपूण देसीज म्हणटार एक तरबेती आसली तांकां. त्या तरबेती वेळार तांकां दुसरे रितीचे तरबेती दिल्ली आनी तांतूं एक प्रमुख वांटो जावन आसलो देवाच्या उतरांचेर मटवो नियाळ, मागणें कशें करचें, बसून मेडिटेशन कशें करचें आमी सगळ्यांनी तरणाट्यांनी. मागीर ताच्या उपरांत एक खुमसाराची एक मांडावळ, ताच्या मागीर कशें आमचो देव मोग करता आनी आमी दीस इजी म्हणटार सेवा दिवंक आपोणे लाभिल्ले व्यक्ती कशें आमी हेरांची सेवा करीचे म्हणल्या विशयांत देवाच्या उतरांचेर नियाळ आसलो. हें पुरो जाल्ल्या उपरांत लास्ट 3 दिसांनी तरबेती जावन भुरग्यांनी आपआपले अनुभव एक्सपिरियन्स शेअर करता आसतना एकलो तरणाटो म्हणलो, पयले फावटी हांवें आमच्या फिरगेजेक तुमी आयिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका सांगाता रावून एक सेल्फी काडिल्ले उडास आसा आनी त्या दिसताना हांवें चिंतलें म्हजी जिणी लिटल इम्पॉर्टंट, हांव लिटल इम्पॉर्टंट. आनी इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत ताणें म्हज्या स्टेटसार ताजो फोटो पळयलो. तरणाट्यांक आतां परा सेल्फी स्टेटस तें परा इल्लें इम्पॉर्टंट. ताणें मागीर हांव आनेक पिडीक गेल्ल्या वेळार दोगांनी सांगाता मेळ्ळें एक फोटो काडलो. तशें तें पुरो ताणें सेव करून दवरलें. हांगा फोटो इम्पॉर्टंट न्ही मोगाचें न्हू, सेल्फी इम्पॉर्टंट न्ही, स्टेटस इम्पॉर्टंट न्ही. गरजेचें कितें गे म्हळ्यार त्या तरणाट्याचें स्टेटस कशें आसलें गे म्हूण. तो एक रिजेक्टेड भुरगो, कोणायकी नाका जाल्लो भुरगो. आवय लागीं उलयता आसतना कोणेंगी येवन
आवयक नाका जाल्लें गाडी चल्ले वेळार राग येवन कोयती कण घेवन मारलो व्यक्ती, तो व्यक्ती थंयच मेल्लो. आनी जेलांत आसलो, पाटी आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी ताका रिजेक्ट केलें. कोणीय ताजो मोग करूना, कोणीय ताका लागीं कण घेवना. आनी तो म्हणलो म्हजी म्हणली कोणूच नात, सगळें पयस आसात. आनी त्या दिसा हांव गेल्ल्या वेळार तो भुरगो पयस रावून आसलो, सगळे तरणाटे आयिल्ले ते फ्रिकेजीचे. तो एकलो भुरगो पयस रावल्लो. हांवें ताजी प्रायस तुजी कितली प्राय बाबा, तर तुवें तर नोट लागीं म्हूण ताका आपयलें. तो खंय आणकी पयस पयस रावतलो, ताका म्हज्या लागीं रावून एक फोटो काडलो. ते जाल्यार ताणें चिंतलें पाद्रेपा लागीं रावन फोटो काडयत म्हळ्यार हांवें समथींग ग्रेट, हांवें समथींग ग्रेट. त्या दिसा त्या भुरग्यान एक बरें कुमसार केलें खंय. आनी एक फावटी येवन ताणें पोर ताजी काणी पुरा सांगली, कशें परत जालें, कितें परत जालें, म्हज्या जिवितान कशें जेजून बदलावण हाडली, एक फोटो कशें जिणी बदलावण हाडली. आनी आयच्या दिसा हें मेडिटेशन करता आसतना, ध्यान करता आसतना म्हाका जेजूक लक्षिल्ल्यान म्हाका उलो मारले बरी म्हाका आयकलें. आज तो म्हजी जिणी बदलिता फादर. हांव कोणाच्या दृश्ट्यान कितें म्हणलें म्हाका टेन्शन ना, हांव देवाच्या दृश्ट्यान इम्पॉर्टंट म्हणल्यार म्हाका समजलें म्हणालो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, अशे कितलेगी जण आमच्या कुटुंबांत आसात न्ही, कितलेगी जण आमच्या कुटुंबांत रिजेक्ट जाल्ले आसूंक पुरो. देवान म्हजे तुजेर काकूळ दाखयला, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताणें काकूळ दाखयला, आमचे ताणें बिरमो दाखयला, आमकां बक्षण दिला. तशेंच आमी देवान आमकां बक्षिल्ले बरी, जेजून आमकां सुटका दिल्ले बरी. आमी बक्षण दिवंक, सुटका दिवंक म्हाका आनी तुका जेजून आपणे दिला. तर आमी मिसाचें बलिदान जाल्लें मागीर वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हण ह्या जाकान सांगिल्लीं उतरां उडास्तवरीचे. वसा आनी रिपोर्ट घेवन परत पाटी येया. तुमी कितें थंयसर आयकलें, हांगासर कितें घडटा तें तुमी पळयलें आनी थंय उंडो आनी वायन दिल्लें, जेजूक कूडन रगत जावन परिवर्तन केलें सेवल्यात, म्हळ्यार जेजूक तुमी घेवन वसा आनी परत पाटी येया. येता आसतना तुमी रिपोर्ट दिवंक आसा. जेजून शिसांक धाडिल्लें, दंड जाल्ल्या उपरांत पाटीन ते आयले आनी म्हणले, सोम्या आमी तुजे नांवी मागणें केल्या वेळार देवसार धांवले, पिडा गूण जाली. हें पुरा वर्दी रिपोर्ट ताणें दिली. आनी तुमी वसाचे आनी पाटी येता आसतना तुमी कसली वर्दी जेजू मुखार दिवंक येतात. तर मोगाच्या भावना भयणीनो, आमी हर एकल्यानी एक रिपोर्ट दिवंक आसा. हांव असो जियेलां, अशी जियेलां. हांव आज म्हज्या भावाक आनी भयणीक हांव बरें उलयलो, एप्रिशिएट केलें, ताजें तें मस्तुणेंपण आसलें जाल्यार हांवें बरें पळोवन विसून काण ताका सांगलें. आनी तो संतोश पावलो. आनी एकल्याच्या मुखार म्हळ्यार तुजे तो संतोष उपजाता म्हळ्यार यू आर रियली ब्लेस्ड वन. तातूंत मोगाचें न्हू, देवाक अर्गां दिवया. आज एक बरी खबर आमकां हर एकलेकी मेळ्ळा, देव आनीकी आमचो हर एकल्यांचोय मोग करता. आमी सकाळीं आराम केल्ल्या वेळार आमी कितले वेळ उबो रावलो म्हणून देवाक आमी अर्गां दिलें. आज आमी अनेक कारणां पासून देवाक अर्गां दिली. तें कारण जावन आसा मोगाचें न्हू, आमचो देव आमचो आनीकी मोग करता. आमचो देव आमचो हर एकल्यांचोय मोग करता, हर एकल्यांचोय मोग करता. जिणी परिवर्तन जावंक अवकाश, जिणी परिवर्तन करूंक एक अवकाश जेजू आमकां दिता. तरी या सक्रामेंतान हजर आसलो जेजू. आज आमी ताजे लागीं राजी जावंक, ताचें तें आमी उलोवंक, आमचीं काळजां मनां ताका समर्पण दिवंक, आमची हर एक तेसावां ताका समर्पण दिवंक, ताचें तें आमी नवी जिणी आरंभ करूंक तो आमकां आपण दिता. सर्गी संतोष आसा करूंक तुका आनी म्हाका हर एकलेकी आपणे आसा. समेस्त आमी कोणाक पुरा तांगता सगळें दिंबी घालूंक एक प्रयत्न करया. कितलो वेळ तुमकां जाता तितलो वेळ दिंबी घाला, जायना जाल्यार बसा. उबें रावा, जे मनशें बगल्यार उबें रावा. पुरो जाल्लें तितलो वेळ बसा. मागीर परतें दिंबी घाली, जे मनशें बगल्यार दिंबी घाला. येया सांगाता मेळ्ळी 20 मिनटाचें हें आराधन जेजूकत पळया. ती काकूळत त्या भुरग्यान अनुभव केल्ली. देव दयाळ म्हूण ताणें एक्सपिरियन्स केल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताजो बापूय राखूनच रावल्लो. ते दळाच्या काळार फोन नासलें,
टेलिग्राम नासतलें, पोस्ट नासतलें, कांयच नासतलें म्हाका ओ बापय दीस रात मुळ्ळे बरी राखून आसलो. तुजी परिस्थिती कितें म्हूण देव पळयना. तूं कसो आसय गी तशेंच तुका पटलोवन धरता. जशें वेचीक पुताक बापयन ताजी मुस्तायकी पळोवना, लांब काट सोडला तर केस कट करून खंयचेंय पळोवना, पटलोवन धरलें. कित्याक म्हळ्यार तो आपल्या पुताचो मोग करतालो. तसो देव मोगाच्या भावनांनी बिणिनो तुमचोय मोग करता. हर एकली तुमी ताच्या दृश्टेन मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन हिज सायट. तूं मोलादीक. जेजूक तूं पळया, तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता दनया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता. तुजो मोग करता सोम्या. हे गिता मारिफात जेजूक तूं पळया. कोणाय की पळयनाकात. आमच्या आसकात काय बोळ दिवचो देव. आमचो हर एकल्याचो मोग करचो देव. आमकां मोगान वेंगून धरचो देव. अपरिमीत ताचो मोग. तो मोग नियाळया, बोगसाणे आपणया, नवी जिणीत आराम करया. सांगात मेळून गावया. तुजो मोग करता सोम्या. तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता दनया. तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता दनया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. अर्गां तुका, होगळा तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका. अर्गां तुका, होगळा तुका, महिमा महिमी तुका, महिमा तुका. सोम्या, हांव आराधन तुका करता. सर पडोवन तुका वंदिता सोम्या. आराधन हांव करता. सर पडोवन तुका वंदिता. म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता जेजू. तूं म्हजो राय, म्हजो मोग करतय. तुका हांव आराधन करता. आराधन हांव करता सोमिया. सर पडोवन वंदिता दनया. आराधन हांव करता सोमिया. सर पडोवन वंदिता दनया. आराधन हांव करता, सर पडोवन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता, सर पडोवन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. दोनी हात आमच्या वयर उबारया. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या
सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 सोम्या तूं दयाळ काकुळदार आमची पातकां उणेंपण तूं बक्षिताय तुजी स्तुती हांव गायतां सोम्या तुका महिमा हांव दितां तूं बरो देव त्या देखून आमी बरी जावंक तूं आपण दिताय तूं बक्षाण दिवचो देव आनी तूं बक्षिताय आनी आमकां हर एकलें की एकामेका बक्षिया म्हूण आपण दिताय तूं पातकां उडास दवरचो देव न्ही आमी हेरांनी आमचेर मांडले सुखी उणेपण उडास दवरनासतना काळजांतोन तें बोगसाणें दिवंक कृपा आमकां दी जेजू आमचे लागीं तूं उलय आमच्या काळजांत तूं उलय आमच्या जिवितांत तुजी दया मया आमी बगोवंक कृपा दी जेजू म्हजे लागीं म्हजे तें तूं उलय सोम्या तुझी स्तुती गाथा सोम्या तुका महिमा दितानिया तुझी स्तुती गाथा सोम्या तुका महिमा दितानिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुसो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुसो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 तुझो मोकता तुका अर्गांतिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तुका अर्गांतिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तुका अर्गांतिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तुका अर्गांतिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 कीर्तनांत 34
वर्स 6 अशें म्हणटा, हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पोर तो उलो मारता, सर्वेस्पोराक तो उलो मारता, सर्वेस्पोर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो तो निवारता. मगाच्यान आमी मागणें केल्ल्या वेळार मागणें करता आसतना आमच्या आकांतान ताका आमी उलो मारल्या वेळार किर्तन 130 म्हणटा, गुंडायेतोन हांवें तुका सोम्या बोब मारली. आनी गुंडायेतोन आमी बोब मारल्या वेळार, रिजेक्ट जाल्ल्या वेळार आमी बोब मारल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार आमी बोब मारल्या वेळार, आकांतांत आसल्या वेळार ताका बोब मारल्या वेळार तो आमकां सर्व आकांतांतलो निवारता. 7वी ओळ आमकां सांगता, सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताजो दूत वेडो घालता. कोण देवाक भियोवन चलता, मनशाक न्ही, देवाक भियोवन चलता, ताचो दूत, देवाचो दूत ताका वेडो घालता. आनी मुखार कितें जाता, तो तांकां सोडयता. खंयचे म्हणे बंदसपणाक तुमी वळख जाल्ल्या वेळार, खंयचे म्हणे वायट संवय म्हणले बंदसपणाक तुमी वळख जाल्ल्या वेळार, तुमची भुरगीं वाट चुकून गेल्ल्या वेळार त्या बंदसपणांतून सुटका तांकां मेळचे बरी तुमी मागणें करनासात की. तुमच्या आकांताच्या वेळार, दुखाच्या वेळार तुमी ह्या जाग्याक पुनशेताक पुनथळाक तुमी येवन आज मागणें करनासात की. तर दोनी हात तुमच्या वयर बारा, आकांतान देव मागणें आयकता. गुंडायेतून हांवें बोब मारल्या वेळार, कश्टांत अनवारांत हांवें बोब मारल्या वेळार देव आमची मागणी आयकता. आमचे हर एक तेसावान तो आयकता. आमचे मागणें जावं दी मोगाच्या भावनांनी भयणो. किर्तन 130, गुंडायेतून सर्वेस्परा हांवें तुका उलो मारलो, सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विणवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं दी. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वांसून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें, ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताचेर विश्वास दवरता. हात आमी वयर उबारल्यात. तुमी खंयच्या परिस्थितीन हांगासर आयल्यात आज, मतीन तुमचें तें सबार तेसावां घेवन तुमी आयल्यात की, खंत बेजारार हांगासर आयल्यात गे मोगाचें न्हू. कोणेंय सांगली उतरां तुमकां मस्त दुखल्यात, बेजार म्हणशें भोगला, तुमी करनातलो अपराध तुमच्यार मांडला गी, तुमी केलास म्हण सांगला गी, ते हर एक जेजूक समर्पण देवया. हर एक जेजूक सांगा. त्या व्यक्तीचें नांव काण जेजू सांगा, जेजू ह्या व्यक्तीन म्हाका मस्त दुखयला जेजू, हांव मस्त पटी ताजे कडेन उलोवंक की हांव म्हणशें भोगता, म्हाका जाल्यार म्हाका मस्त कश्ट जाता, केदाळे म्हाका मस्त हर्ट करता जेजू. आय फील व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. बावार्थान विश्वासान, बावार्थांत विश्वासान तिरासाणे. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. भावार्थान विश्वासान थिरासाने. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. सोम्या आमकां बोगसोंक शिकय आतां. सोम्या आमकां बोगसोंक शिकय आतां. सोम्या आमकां बोगसोंक शिकय. सोम्या आमकां बोगसोंक शिकय आतां. म्हाका देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तनांत 34 आमी वाचल्यार थंयसर 5वी ओळ
आमी वाचता आसतना देवाचें उतार आमकां अशें सांगता, कितें जाता आमी मागणें करता आसतना. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताच्या चरणांक येतात ती सुबीत. चाका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताच्या चरणां येतात ती निजायकी सुभागी. आमी ताच्या मुखार आयल्या, दिंब्यार पडलां, आमची हर एक मागणी आमी समर्पण दिवन आसा. त्या देखून आमकां कीर्तन 34:5 अशें म्हणटा, ताचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामोळ परजळटलें. लजेक तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. जो कोण ताचेर नदर घालता मोगाचें न्हू, सोमेचेर नदर घालता, तुमी लजेक तकली सकला घालची नात. तर आमी कितले फावटी तुमी हाती घेतली योजना तुमी सोलवणी तुमकां मेळ्ळा गी. तुमी खंयचें म्हणी बरें काम करून गेल्ल्या वेळार मुखार वचूंक तुमकां आदार मेळूं ना गी. घर बांदून धरलें अर्दे वाटेर थंयच रावला गी. मुखार वचोंक पयशे ना, काम मुखार वचना म्हणचें बगून आसा गी. तुमकां बिजनेसांत लॉस जावन आसा गी. कोर्ट केसीन तुमकां सोलवणी जावन आसा गी. खंयसर परत तुमकां सोलवणी आसा. हर एक मतीक हाडा. जैत दिवचें मनशाची सकत न्ही, जाणवाय न्ही. जैत दिवचें देवाचें उतार आनी देव. त्या देखून निर्गमन पुस्तकान 14 अध्याय 12-13 14 वळींत मोइजे इस्रायल परचेक एक बोळादीक देवाची वळख करून दिता. सत्यवन देवाची वळख करून दिता. धैर्य घेया, भियेनाकात, धैर्यान रावा. तुमचो देव आज तुमकां कशें अजापाने म्हणले बरें सुटयतलो म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी तुमी देखतल्यात. तस्सो देव तुमचो देव. तुमची मागणी आयकुची, तुमची हर एक सलवणी ताच्या मुखार आतां उबारया. मस्त बडी तुमी मागलें मेळूं ना गे. आतां जेजू कडेन उलया, सांगा. पिडेक वखद ना म्हूण वैजाने सांगला गी. समर्पण दिया. आज एका भयणीन विशेश तरेन मागणें करूंक विचारला. आस्पत्र्यांत सर्जरीक तयार जावन आसल्या त्या भयणीक संपूर्ण भलायकी मेळची बरी मागोंक विचारला. हांगासर ह्या पूर्ण तळाजांच्या हर एका कार्याचें यशस्वी पासून मागणें करूंक विचारला. हर एक जैत मेळचे बरी मागणें करूंक विचारला. आमी समर्पण दिवया. हर एक तुमच्या जिणयांची सोलवणी समर्पण दिया. हाती घेतलें काम जारी जायनातल्या वेळार तेंय समर्पण दिया. संगता मेळ मागया मौनपणी. जेजू कुत्त पळया. जैत दिवच्या देवा लागीं ताका पळोवन मागा. ताचेर नदर घाला, तुमचे मुखामोळ परजळटलें. लजेक तुमची तकली तुमी पोंदा घालची नात. ताचेर नदर घाल्ल्या वेळार फोकस ओन्ली ऑन जीसस. ओन्ली ऑन जीसस. जेजूच्या नांवान आमी मागणें केल्ल्या वेळार आमची हर एक मागणी बाप आयकता, आमकां आशिर्वादान भरता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे हर एक सोलवणेंत, आमचे हर एक अस्खतकायेंत, आमचे हर एका उणेपणांत आमी कितें पराज मागणें करूंक म्हण हांगासर आयल्या. कितें पर आमची तेसां वासात, आमची हर एक पिडा शिडा, आमचे हर एक उणेपण आमकां वैजांनी साधना तुका गूण जायना म्हण सांगला गी. BP, शुगर, हार्टाची पिडा, कॅन्सर पिडा, माराक पिडा तुमी वळख जाल्ली आसात गी. हर एक आमी मागया जेजूचे नांवी. दोनी हात आमचे वयर उबारया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजू तुवें सांगलें म्हजे नांवे तुवें बापा लागीं कितें म्हणे मागशात जाल्यार हर एकी तुमकां बाप दितालो. त्या दोतोर आमी तुजे नांवी भावार्थान दैरान म्हणल्या बरी तुज्या नांवाच्या सत्यान आमी फातयेणी दवरून
आज आम्ही मागणे करणार आसां समया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या कुटुंबात उणेपण आसा जेजू आमच्या भुरग्यांक बरी शिकोवंक मोच जाय सबार तरणाटे काजारी जोडयो ती काजारां थोडी वर्सां जाल्यार भुरग्यांचें देणें जाय आमकां म्हूण मागणें करनासात हांगासर आसले मस्त जण आमचे भाव भयणी आपल्या भुरग्यांक वा तांकां बरी सैरीक मेळून दिवन मागणें करनासात ह्या वेळार हांगासर मागण्याचे इरादे दवरले हर एकल्यांक समर्पण दिता आमी आयच्या दिसाच्या मागण्याचे इरादे समर्पण दिता हर एक तुज्या पांयथळा आमी समर्पण दिता हांगासर आयिल्ले सर तुजे भुरगीं आज विशेष तेसांवां घेवन सबार गरजेवंत हांगासर आयल्यात तांची हर एक गरजां तूं तांकां पाव म्हण आमी मागता जेजू तुजे नावी बापा आमी बापा लागीं विनंती करता आसतना विशेष तूं जावन आमकां आशिर्वाद सर्गीतून वोत म्हण आमी बापा लागीं जेजूचे नावी आतां भक्तीपणी परत मागया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरया मगाचे न्हू तुमच्या मतींत काळजान कितें म्हणी तेसांव आसात जाल्यार खंयची म्हणी पिडा तुमची आसा भलायकी मेळाचे सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां हर एकल्यांकी भलायकेचें देणें मेळचें बरी आमच्या अस्खतकायेन आमचो बळवंत देव आमच्या सांगाता चलचे बरी परत आमचे ते सवा समर्पण दिवन संगता म्हणया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजू आमची मागणी आयकता कृपा आमकां सर्गींतून तो लाभयता कित्याक म्हण आमचो देव आमची मोग करता तो आमचे पदकां पळयना उणें पडलें की ना बगार तो आमचो हर एकल्यांचोय मोग करता ताजे सरशी आयिल्ल्या कोणायकी तो रित्या हातान पाटी धाडना आज तुमकांय तो सोमी पाटी धाडचो ना तेच जेजू आमच्या सांगता राव सोमया आमच्या घरा ये सोमया म्हूण शिस्तांनी आपयल्या वेळार लुकाच्या सुवार्तेन 24 चॅप्टर आमी पळयता 30वे वळींत आनी पाटी आसलेल्या वळींत जेजू तांच्या घरा वेता तांच्या सांगाता रावता तांणी दोळे उगडले जेजूक पळयलें जेजूचो अनुभव तांणी जडलो आतांच जेजू तुमच्या सांगाता तुमच्या घरा येवन दी तुमच्या सांगाता बोलोवन दी तुमकां ती कृपा फावो करून दी म्हण मागया येद्या व्हडा सक्रामेंता विचित्र तूं जावन आसाय आमचे चिंतपां तुजे चिंतपा बरी न्ही आमकांय तुजे बरी चिंतूंक कृपा दी बोगसाणें दी म्हण आमी भक्तीपणी आराधनाचे विशेष बेसांव स्विकार करूंक वता आसतना आमकां तयार करया no purity adariam solvo bavertaci bhakti zase bapa tase puta ullasani stotisa putvi mahima sasna ekastalyan harsita tuka duka
Amen. Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सरवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. तेनवाशी काळसा बलिदान भेटून बापा मंदिरात समल्या. भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरिता. महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. उतर तुझे आयकोंक आशेता. जेणे ते पाळच्या कुरपा मागता. जिविताच्या ओड्या कत्रेता. सासनेक जिविती म्हण परता. संतोषान उल्हासान तेनवाशी काळसा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरात जमल्या. मोय मोनान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरिता. महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संतोषान आमी एकवटल्या देवाक अर्गां दिवंक. कित्याक म्हळ्यार देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलात विचित्रां महत्कार्यां आनी तांतलें एक वर्तें महत्कार्या विशयांत आज आमी नियळ्ळ्या. देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. तो आमकां कितलीं पातकां तुवें केलें कशें केलें म्हूण लेख विचारना बगार जिणी परिवर्तन कर म्हूण एक आपण दिता. जो कोण देवाला हरशीन फाटीं येवंक तयार आसा ताका स्विकार करूंक देवी तयार आसा. कित्याक म्हळ्यार मनशाक देवा थंय बोगसणें मागून पुरो जावंक पुरो जाल्यार देवाक बोगसून पुरो जायना. तो देव जावन आसा आमचो देव. सबारपटी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाचो अपरिमीत मोग आमी विसरून जियेल्या जाल्यार देव बरो आमी बरीं जावंक आमकां आपणे लाभुल्लें. देव बक्षिता आमी हेरांक बक्षण दिवंक आमकांय आपणे लाभुल्लें. देव हर एकल्यांचोय मोग करूंक आमकां आपयता. आमी एकामेका मोग करीत आसलें करनासतना आमी जियेला. देवाचें आपणे आमकां लाभल्यारी आमी त्या आपोणेक सारकी जाल्ली जिणी आमी जिवना जाल्यार एकामेकातून देवातून आतां बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. Sumia kakulta, Sumia kakulta, Krista kakulta, Krista kakulta, Sumia kakulta. Sumia kakulta. Mahima Deva unsagi ani shanti taja ishtang songsari sebespora neva Sargicaraya Sarpagveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Nivasta Tuja Tor Vaibhava Paso Ami Tuka Vakanta Sumiyang Jesus Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumiya देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकुळट तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. उजव्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांच्या कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो जाताना स्त्रियो इस्रायलाच्या सर शहरांतलो भायर सरल्यो आनी घुमूट धरून कामसाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचून नाचून अशें गायन केलें. सावलान जीवशी मारल्यांत आपल्या हजारांक दाविदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो. हे गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हळें तांणी दाविदाक 10,000 दिले
आनी म्हाका फकत 1000 रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसा हांव साऊल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणे केल्लें योजन सावलान आपल्या पुता जोनातानाक आनी आपल्या सर सेवकांक कळीत केलें. पूण सावलाचो पूत जोनातन दाविदाचो अदीक मोग करतलो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापूय साऊल तुका जीवशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 गे एक गुप्त जाग्यार लिपून राव. हांव भायर सरतलों आनी तूं आसलेल्या शेतांत म्हज्या बापायचे बगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जाय जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनातन आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पाता करचे नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पाता करूंक ना आनी ताची कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियांक जीवशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायलाक एक व्हड जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जीवशी मारून तूं कित्याक पाता करताय आनी निरपराधी रगत वारयताय. सावलान जोनातानाचें उतर आयकलें आनी सुपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सुपूत, हांव दाविदाक जीवशी मारचो ना. जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दाविदाक सावलाशी हाडलो आनी दाविदान आदले भशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका देन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सकटां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो. तुका
उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेच पोरा सर्वेस्पोर करोच महोन्नत तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयस्तावनूच धरता कश्टां दुखीच्या मदल्यान हांव वाट चमकता तरी तूं म्हजो देव राखताय आनी म्हज्या दुस्मानाक निराशी करताय तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस पोरा तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस पोरा उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू तांचो पयसरन आपल्या शिसा सांगता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोका जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदोमिया आनी यॉर्दान पेलेर तावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जोमो ताच्या कृत्या विशयांत आयकून ताचे सरशी आयिल्लो. लोकांची केट अशी वाडली की ताणें आपणाक अडचणा जावच्याक आपणाक एक मत्सो तयार दवरूंक आपल्या सिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलो. देवसारी ताका पळयल्ले तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तुमचो देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान भोप घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण थाकीत दितलो. देवाचे उद्धार हे वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, थोडी पिडा आमच्या जिवांत आसतना कळी जाता खंय. भायर दूख म्हणशें भोगता, गायी आसतात आनी टेस्ट केल्ल्यानंत आमकां कळटा. आनी थोडी पिडा आसा ती आमकां भायर तक्षण दिश्टीक पडना. ताचें केवल परिणाम मात्र आमकां कळटा. परिणाम मात्र आमकां कळटा. वस्तुपटी आमी परिणामांचेर आमी प्रयोग करून परिणामांक वोकात दिल्यार खंडीत पिडा गूण जायना.
त्या देखून आज थोडोसो वेळ देवान आमकां कित्याक रचल्लें, कशें आसा जें म्हूण देवान रचल्लें आनी आमी कशीं जिवन आसां आनी आमच्या कुडींत आसले ते थोडी पिडा खंयतून आयिल्ली आनी आज आमी जेजून साबार जाणांक गूण केल्ल्या विशयांत आमी वांजेलांत आमी आयकल्लीं जावन आसात. मनशान देवाक रचलें न्ही, बगार कोणें रचलें? हां, देवान मनशाक रचलें. मनशान देवाक रचलें न्ही, देवान मनशाक रचलें. आनी देवान मनशाक रचले वेळार आनी हर एकी रचले वेळार ताच्या दोळ्या दिश्टीक हर एकी बरें मनशें दिसलें. उत्पत्ती पुस्तकांत 1 अध्याय 31 ओळ. कितें बरो देवान रचलें तें हर एकी बरें आसलें. आनी आमकां हर एकलें की देवान रचले वेळार मोगाचें न्हू, आमी हर एकल्यांनी संतोशान जियेचे म्हणलें देवाचें योजना आसलें. आनी संतोशान जियेत आसतना तें संतोशाचें पैण आमी ल्हानतोन आराम केल्ल्या वेळार, ल्हान भुरगीं पळया सट्टाव केदाळे संतोशानंत हांसून हांसून आसतात. इगर्जे भितर अशें बसा म्हळ्यार फाटीं पळोवन तुमकां स्मायल दिवनंत आसतात. घरा कोणी सैरी आयिल्ल्या वेळार ती कोणीय जावं दी स्मायल दिवनंत आसतात. संतोश प्रायज जाल्ले बरी, प्रायज सडले बरी, आमचो संतोश सोडून येजे आसलो जाल्यार कितें करचें? दीस गेल्ले बरी, संतोशाचो उजवाडाचो आनी आनंदाचो मिस्तेर उणें जालो, दुखीचो मिस्तेर तो सदां नियाळचे बरी जालें. अशें आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कित्याक आमी दुखांत आसां, कित्याक आमी बेजारायेंत आसां, कित्याक आमच्या मदीं इतलें दूख आसा, खंत आसा म्हण सांगल्यार मोगाचें न्हू, वॉट इज द रिजन फॉर अनहॅपिनेस, सॅडनेस? कारण कितें गी म्हण सांगल्यार आमी चिंतलें आमीच श्रेश्ठ म्हूण. आमी चिंतलें आमीच श्रेश्ठ. मस्त बडी तुमी हांवें सांगतना आयकलां, टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन. टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन. गरज ना खंत करची जाल्यार आमी खंत करचें. अशें खंत करून दीस काडल्या वेळार मस्तपटी आमकां दुबाव आयिल्ल्या वेळार, देव आमची मागणी आयकता गे म्हण मतीक आयिल्ल्या वेळार, बाबार्थ उणें जावन आयिल्ल्या वेळार खंत चडूनंत गेली. एक दीस एक तुमी आयकलां जावंक पुरो पयलें, एक ग्रेस्त मनीस आसलो खंय, ताका ताच्या खाजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें नासलें आनी त्या दिसांनी तो मागणें दुसरे कडेन वचून आंगवणें घालून पुरो मागणें करनासलो. घराच ताच्या मागणें आयताराचें मीस अशें ताचें आध्यात्मीक जिवन चलत आसलें. आनी सगळ्यांकी मोगाचो व्यक्तीचो, उदारमनाचो व्यक्ती, दुबळ्या धाकट्यांक दान दिवचें, गरजेवंतांक पावचें, हें पुरो ताचें एक बरें मन आसलें. अशें आसतना थोडे लोक ताच्या लागीं येवन म्हणलें की देवान तुका इतलें पुरो आशिर्वाद दिला, इतलें पुरो बरें मन दिलां, इतलें पुरो बरें करून तुका सखत दिलां, जाल्यार तुज्या खाजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें दिवंकूच ना न्ही. ताका ताणें सांगलें की बरें गे पाड गे देवाक एकलेकत कळीत आसा. गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. थोडे दीस जाल्ले मागीर देव मागणें आयकता म्हणटात पळया. देवान मागणें आयकलें कोणा ताचें उदार मनाक प्रतिफळ जावन एक दीस सकाळीं उठता आसतना ताच्या घराच्या दारा लागीं एक भुरगें रडलें बरें आयकलें. ताका व्हडलें रडचें आयकलें. पळयतना एक भुरगें कोणाचें म्हणून खंय सोदल्यार ताजी आवय मेळूना, बापाय मेळूना. मागीर घरा हाडून त्या भुरग्याक ताणें पोसलें. लोक परत्यान सांगता मेळ्ळो आनी येवन म्हणलो की वॉट ए गूड लक, देवान तुजें मागणें आयकलां मात्र न्ही, तुका एक विशेष देणें देवान फावो केला, देवा करगा, वॉट ए गूड लक म्हणून ताणें सांगलें की बरें गी पाड गी कोणाक कळीत आसा, देवाक एकलेकत कळीत आसा. गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. थोडे दीस जाल्ले मागीर पूत व्हड जालो. व्हड जावन येता आसतना ताणें सांगलें की बापा कितले दीस म्हूण हांवें सायकलार वयचें, म्हाका एक बायक म्हणलें जाय म्हण सांगून पुतान पयलें विचारलें एक वस्तू आमी दिजत म्हूण पुताक बरें एक बायक दिलें. भुरग्यांच्या हातान बायक दिल्ल्या वेळार तांकां तें केदाळे 0 स्टार्ट जायना, 180 सकयल येवचें केदाळे. त्या देखून त्या स्पिडार गेल्ल्या वेळार पडलो, पांय हात फ्रॅक्चर जाले
ॲम्ब्युलन्सर आस्पत्र्याक आपोवन व्हेलें. लोक पाटी येयलो आनी म्हणलो की वॉट ए बॅड लक. देवान तुका एक भुरगें दिलें आनी आतां भुरगें आतां हँडिकॅप भुरगो जालो. हात पांय सांबाळनासलो आतां एक्सिडेंट जावन फ्रॅक्चर जावन अशें जालें. वॉट ए बॅड लक. खंयी जायना म्हूण सांगलें पिडा हाजे हाका गूण करूंक खंय जायना, जो पांय हात सामा जायना, मातेक आनी बरा मार पडला वंसचें कश्ट म्हूण सांगलें. इल्लो वेळ जाल्ले मागीर एकलो ताका फोन करून सांगता भिये नाका, म्हजो एकलो इश्ट धाकटेर आसा, व्हेरी इंटेलिजंट, बारी फेमस धाकटेर, तो सामा करता, परगांवांक या आमी म्हूण. वेलें गूण जालो, बरो जालो. घरा परत पाटी येयलो, गांवचो लोक सांगत आयलो म्हणलो प्रेज बी टू गॉड, देव बरो मात्र न्ही, गुड लक, तुज्या कुटुंबांत आशिर्वाद आयला. आनी ताणें सांगलें की बरें गे पाडगी, कोणाक कळीत आसा? देवाक एकल्याकच कळीत आसा. आनी एक दीस भुरगो म्हणलो की आनी एक पटी बायकार वचून हांव पडलो, आतां बायकार गेल्यार म्हाका बॅलन्स चुकता बापा, म्हाका बायक नाका, कितें जाय? हो तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां विचारलें की म्हूण चिंता. आतां कार जाय म्हाका, बरें कम्फर्टेबल कार जाय, खंय एक्सिडेंट जाल्यार फुल्ल एअर बॅग ओपन जावचे बरें कार जाय. जालें बरें कम्फर्टेबल आसलें कार बापायन हाडून दिलें, एकलो स्पूत. आनी कार घेवन फ्रेंड्स सांगता वेता आसतना एक्सिडेंट जालें, एअर बॅग ओपन जावंकच नात, भुरग्याचो पांय आनीक पांय परत्यान कट जालो. लोक आयलीं खंय आनी म्हणलें की वॉट ए बॅड लक मॅन. कित्याक म्हळ्यार देवान तुका इतलीं बेसांवां दिलीं, इतलें बरें राखलें भुरग्याक, एअर बॅग आसलें बरेंतलें बरें सेक्युअर्ड कार दिला रे, सेफ कार दिला रे, अशें जालें न्ही. ताणें सांगलें की बरें गे पाडगी कोणाक कळीत आसा? देवाक एकल्याकच कळीत आसा. आनी त्या दिसा त्या गांवांचेर झूज मांडलें खंय. आनी थंयसर त्या रायान एक आज्ञा दिल्ली, कितें म्हळ्यार खंयच्या खंयच्या घरांत तरणाटे चरके आसात तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडून खंय धाडचे? झुजाक धाडचें म्हूण. हांच्या घरा आयिल्लीं ह्या पांय मोडल्या भुरग्याक खंय धाडचें, हाका सोडलीं आनी गेलीं खंय. लोक सांगता मेळ्ळीं की ह्यो आमचे भुरगे बरे आसले, तांकां सगळ्यांक झुजाक व्हेला. आतां पाटी येतात म्हणलो बरो वचना, तुजो पूत पांय मोडला रे वण्णा, घरांत आसाने दोळ्या दिश्टी दोळ्या मुखार आसाने, देवा करगा गुड लक म्हळें की. ताका ताणें सांगलें की गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. त्या देखून आमी मस्तपटी इंटेन्शन नासतना टेन्शन करता, आमी इंटेन्शन नासतना टेन्शन करता. त्या देखून मस्तणाच्या मुखा म्हळ्यार हांसलो पर्जळ उणो जाला, मेकअप करचें चड जाला. कित्याक म्हळ्यार रियल पर्जळ गेला, तांतू म्हणी मेकअपान पर्जळ येता कोण ना, मग तांतू पर्जळ येना. पर्जळ येवचो मुखा म्हळ्यार हांसो आसले वेळार. एक दीस हांव इस्कॉलाक भुरग्यांच्या सेमिनार वर्कशॉपाक म्हाका एका इस्कॉला आपयलें. हांवें त्या पयले पटी वेचें, ताज्या पयलें थंय वचून हांव त्या गांवांक गेल्ले वेळार मस्त कश्टांनी म्हणलें बरी सोदून गेल्लो. वेता आसतना 9:30 वरांक स्टार्ट जावचे क्लास म्हळ्यार म्हणजे वर्कशॉप. हांव 9:15 वचून पावलो, वेतना वेळ जाल्लो पावता आसतना. गेल्ल्यान पयलें म्हाका तांच्या HMची वळख करून दिली. ती म्हज्या मुखार आयली आनी म्हणलें फादर पियूस वॉट कॅन आय डू फॉर यू म्हणाली. हांवें ताका पळयलें, पयलें सांगलें म्हाका कांयच करचें नाका, पयलें एक स्मायल दी पुरो, एक स्मायल दी पुरो. स्मायल दिल्यार पुरो आनी कांय नाका, पुरलें पुरो हांव तें मॅनेज करता म्हणून. मगच्यान आमच्या घरा कोण येता आसतना गेल्ल्या वेळार पयलें कितें पळयतात की म्हळ्यार तुज्या मुखा म्हळ्यार हांसो आसा गे म्हूण पळयतात. हांसो ना जाल्यार मस्त घरा आमचे वेळार आमच्या सांगता बसून उलोवंक आशें नात. त्या देखून हांसो खंय गेलो आमचो तर दूख चडलें कित्याक गे म्हूण सांगल्यार आमचे थंय वॉट इज कन्सिल्ड कॅन नॉट बी हिल्ड. कितें आमी दाखून दवरला थंयसर उजवाड फांकुना जाल्यार भलायकी मेळोवंक साधना. त्या देखून आमी कोणाय कडेन शेअर करनासतना, कोणाय कडेन उलयनासतना, बरें कुमसार जायनासतना भितर लिपून दवरलें आसा न्ही गे, तें सवकास आमचे दुसरो पिडा जावन भायर येवंक आराम जाता. त्या देखून आमी कितें करीचें, खंयचें आमकां भलायकी दिता. आमी पयलें भुरग्यांक पडोवन खंय म्हण खेळटना पडोवन गाय जाल्या वेळार कितें करता, आतांच्या भुरग्यांक व्हडल्यांतलें व्हडलें बँडेज बांदतात.
बेगिने व्हडलें बँडेज ती भुरगीं एक वर्स जाल्यार हाताचें सकयल ताणून वयरच दवरतात कित्याक म्हळ्यार तांकां सांगलें ना दुखता तशें दरीचें म्हळ्यार एकच आसो पोत पयलें तशें नासलें 8-10-11 जाणां भुरगीं येयलीं एकल्याच्या हातने वचून येवन वगेत आसतालीं त्या भुरग्यांक पयलें मायन कितें करचें आहलें तुमकां गुर्तू ना आमकां अशें पडले वेळार पयलें कापे पेटो घालचालो बेगिने थंय समाज जातालें आनी म्हणटाले बँडेजर नाका आमचो समाज जाता म्हूण आनी खंय म्हणे कले म्हणे कट करता आसतना सुरी लागल्यार तुमी खंय आड्यान वाटले बरें दिसना पळयत आसतना आड्यान वाटा समाज जाता इल्ल्यान तीक लागल्यार समाज जाता म्हणटाले ओपन दवरीचे बँडेज घालना जो म्हण सांगता आसलीं उक्तें दवरले वेळार थोडे गायी गूण दाखोवन दवरले बरें कितें जाता टेन्शन चडटा खंत चडटा त्या देखून बेगीन गूण जाय गे तो गायी उक्तो दवरा त्या देखून वॉट इज कन्सिल्ड कंप्लीट कवर करून दवरला कोणाय की सांगिनासतना लिपोवन दवरला तें गूण करूंक साधना त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमचे पातकांचे परिणाम गायी जावन परिवर्तन जाल्ले आसल्यार मुखां म्हळ्यार परजळ येवंक साधना पण एक पडी कुमसाराक वचून पाटी येता आसतना कितें एक व्हडलें वजें देंवयल्लें बरी बगता कित्याक म्हळ्यार हरी एक पातकां सांगले वेळार खंय म्हणी आनीक बेजारान पाटी आयली म्हळ्यार एक 20% मात्र सांगलात आनी उरली आणखीन मुखले कुमसाराक म्हण दवरलात कोण ना पाटी येताना एक परजळ संतोश आसा म्हळ्यार कंप्लीट बरें कुमसार करून आयल्यात म्हण त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो कुमसार कोण रेग्युलरली जाता ताजे भितरले गायी जेजू परिणाम पातकाचे परिणामी जेजू गूण करता त्या देखून खंयची आमकां भलायकी दिता एक जावन आसा बावडतान आमी मागणें केल्ल्या वेळार जेजू हरशीं आयिल्ल्या वेळार आमकां भलायकी मेळटा दुसरें जावन आसा आमी सोम्यांच्या हजारपणान थोडोसो वेळ रिलॅक्स करीजे मागणें करचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू केदाळे हात उबारून दिंबी घालून दोळे दाखोवन अशें करचें मात्र न्ही थोडोसो वेळ मौनपणी बसून जेजूकुत पळयचें खंय जेजूकुत किर्तनकार कितें म्हणटा पळया ताचेर नदर घाला आनी तुमची हरी एकल्याची मुखां मोळां परजळटलें मागणें करचें म्हळ्यार केवल हांगात तो न्ही आमच्या काळजांतोन मागणें येचें खंय काळजांतोन त्या देखून ताचेर नदर घाला तिसरें जावन आसा बी अवेर म्हाका कळीत आसा जें म्हणजे तें कितेंगी एक उणेंपण आसा मनीस आतां म्हणटा आय एम परफेक्ट आनी एकलो परफेक्ट न्ही म्हूण थंयच आमची पिडा आसा म्हाका थंयच आमचे समस्या आसा आमी नवीं जावंक प्रयत्न करीचे तिसरें जावन आसा चवथें जावन आसा एकामेकाक आमी बक्षिचें बक्षाणें दिल्ल्या वेळार साबार असर्यां घडलीं हांवें पळयलात ह्या इतल्या वर्सांच्या ह्या जाके जिवितांत आमकां भलायकी मेळची जाल्यार पयलें पिडा खंयतून आयली साबार पिडा आमकां आयिल्ली राग मोसोरू हागे द्वेश दवर भितर स्टोर करून दवरले वेळार आयिल्ली त्या देखून आमकांय भलायकी मेळाचें जाल्यार आमी एकामेकाक बक्षूंक आसा त्या देखून लिपून दवरल्या वेळार पुंजोवन दवरल्या वेळार म्हाका मात्र कळ्ळार पडोवन दवरल्या वेळार कुमसारान सांगिनासतना तशेंच पातकां दवरल्या वेळार थंयसर भलायकी मेळना भलायकी जेजू दिची जाल्यार जेजू विचारता तूं तुजो बावार्थ म्हाका दी आनी तुका तुजी भलायकी पाटी मेळटली तर बावार्थान मागया आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू कडेन आयिल्ले हर एकल्यांक ताणें भलायकी दिली कित्याक म्हळ्यार ते आयिल्ले बावार्थान आयिल्ले आनी तुमी आज त्याच बावार्थान हांगासर आयल्यात जाल्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज बावार्थान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार खाणिकेचें गीत आमी गायता आसतना तुमचे कश्ट उणेपण खंत बेजाराय हर एक तेसावा समर्पण दिवया आनी मागया वॉट इज कन्सिल्ड कॅन नॉट बी हिल्ड हर एक आमी समर्पण दिवया आनी मागया आमेन क्रिस्ताचे कोडी रक्तान उडोवाइन बोतो जिविताचे काण आमकां दे म्हण परता मोग
आमकां लाबून माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत तूं आमचेर बाबा कृपे सोशिवो क्रिस्ताचे कोडी रक्तान ओडवायन बोलो जिविताचे काण आमकां देमन परता ओवान सोबोंडो आनी दाकान सोवान सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कोडी रक्तान ओडवायन बोलो जिविताचे काण आमकां देमन परता जम्मूच्या भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाकात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र गावाक सरीसपद मारून खेळ प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणशा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेंच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवीत सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो हेच मनान आमी संवसाराच्या सर्वणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे असो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस पोरातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो लरेन्स तुज्या रक्त साक्षांक तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रथमेन निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पून सर्गी तुका जय 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 पून सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय पून सर्गी तुका जय 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 पून सर्गी तुका जय 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 बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत
पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घट परगटुया. Somente Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu जीवन झाला Jesu नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. अनपणाचो बरोसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या समेस्ताची दया कर. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुझे, पवित्र तळसो शारोती भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूतो आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सर भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य खाय येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर तुजेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत
संसाराची पाप काढते रे, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजा धारा भितर आशेता, मोगान तुझ्या म्हजे काळीज बरो सोम्या तुला लेता, राखून आसाय म्हज्या काळजा धारा भितर आशेता, मोगान तुझ्या म्हजे काळीज बरो सोम्या तुला लेता. हे जेसू म्हजे दये शांती तुझी हाडून ये, हे जेसू म्हजे दये कृपा देनी घेवन ये, हे जेसू म्हजे दये शांती तुझी हाडून ये, हे जेसू म्हजे दये कृपा देनी घेवन ये. तरी सोमया येताय, काळजान मोच्या रावता, कापून तुझी मोचे भरपूर वतो, म्हाका तो सांभाळता. ये जेसू मोचे दये शांती तुझी हाडून ये, हे जेसू म्हजे दये कृपा देनी घेवन ये. तुका जेसू सोम्या तुझा परमोगा सागोरा, देव पण तुझे लिपोन अबल बाळो जालो, खुर्साचे मरण सुसू तारो मोजो सालो, देव पण तुझे लिपोन अबल बाळो जालो, खुर्साचे मरण सुसू तारो मोजो सालो, तुका जेसू मोच्या
मोगळ चढवून दारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्राक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांची आनी अनीत भोगतल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेखूंक सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडपकार. ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचे नोवेन सोलोन अपुर्बेचे आराधन सोलोन व्हरून ह्या मिसाचेर नोवेन सोलोन व्हरून आमचे पसोत सर्गींच्या बापाक सांत लोरेसाचे वर्ती मजत घेवन दिनवसनाचें बलिदान भेटोवंक आमचे खातीर मागल्ल्या मानदेक बाप पियूस डिसोजा शिवमोगा दिएसीस ताचो उपकार हांव बावडतां आनी देवाची आशिर्वादां ताचेर मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्यांक देव बरें करूं. हांगासर आशिर्वाद घाल. विविध यात्रेक आशा घेवन मुर्दोम फिरचें जेवणाचे प्रायोजक आनी तशेंच वंतिके रुपार तांणी दान दिलां. तांच्या यात्रेक आशा सुफळ कर. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या जिविताचो काळोख पयस करूंक, तांच्या जिवितांत उजवाड मेळोवंक, भलायकी लाभोवंक, समाधान लाभोवंक, दिसपडतो ग्रास लाभोवंक आनी बरेंपण जावं क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आतां प्रधान याजका लागीं विनंती करता. मानाच्या वाती वांच्या पासत. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेचे जेवणाचे प्रायोजक थेरेसा फेर्नांडीस हाँगकाँग. थेरेसा फेर्नांडीस हाँगकाँग आनी आपणाक नात जाल्ल्याक जेम्स आनी जॅनेट देसा उडुपी. जेम्स एंड जॅनेट देसा उडुपी. जेवणाक वंतिका दिल्ल्यांची नांवां विक्रम सिक्वेरा कारकळा, विक्रम सिक्वेरा कारकळ, सेलेस्टीन सिक्वेरा किन्निगोळी, सेलेस्टीन सिक्वेरा किन्निगोळी, प्रेसिल्ला मेंडोन्सा शिरवां, प्रेसिल्ला मेंडोन्सा शिरवां, गॅब्रियल सेल्डाना शिरवां, गॅब्रियल सेल्डाना शिरवां, ग्रेसी डिलन डिसोजा बैदाळबी, ग्रेसी डिलन डिसोजा बैदाळबी, नांव नाका नखरे, नांव नाका म्हूण नखरे, फिलोमिना रेबेलो अँड फॅमिली तीर्थहळ्ळी, फिलोमिना रेबेलो अँड फॅमिली तीर्थहळ्ळी, पावला अँड फॅमिली चर्च ए, पावला फॅमिली चर्च ए, आलिस डिसोजा अँड फॅमिली येरमाळ, आलिस डिसोजा अँड फॅमिली येरमाळ, मुर्दोमू पाऊल लोबो अँड फॅमिली बोंदेल, पाऊल लोबो अँड फॅमिली बोंदेल, बेनडिक्टा अंद्रादे बैदाळये, बेनडिक्टा अंद्रादे बैदाळये, सुरेश सारिता डिसोजा आजेकार, सुरेश सारिता डिसोजा आजेकार. जर कोणाची नांवां आसरून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. सोम्याच्या सर्गी ओठांतलो अपूर्बा येसो एकळो मार्टी सांतलो रेस्पोळो सोम्याक सुद्धा मानवालो सोम्याच्या सर्गी ओठांतलो अपूर्बा
Yesu ikolo Marti Salores polo Sumya sedaman valo सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे हे जैते वन मारतीरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरस वाडता खातीर कठीण कसो संजीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वर्त्या पातयेनेन आमी तुजे सरशीन आयल्या जे बाबा वाड थेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे ते परजळशें कर आमच्या सरत्नेक आनी संवसारी वडिलांतय कलतेपण आमी लाखेशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिरेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्या सर्गीन सोबूस वाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदेक मसतेन देवाचे रास संसारार विस्तरून दी आमच्या फुडें मेच्या सर्गस्थानी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन अर्घां दितात केसोडी गुण जाल्ल्या पासत बायरानान काम मेळ्ळ्या पासत सर उपकार लाभल्या पासत भलायकी बरी दिल्ल्या पासत ऑपरेशन सक्सेस जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडेतावन सुटका जाल्ल्या पासत आमाल पियेतावन सुटका जाल्ल्या पासत बरी भलायकी समाधान शांती मेळिल्ल्या पासत मस्त वर्सां उपरांत 7 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासत अर्घां दितात ह्या सर उपकारां पासत सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकाराक देवाक अर्घां दिवया Quedo morto teu amso Quedo morto teu amso Quedo morto teu amso Quedo morto teu amso गोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदो बोलतो देव आमचो 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 सांत लोरेसाच्या मजतीन आमची तेसावां भेटोवया देवाक 15 जाणां बरी भलायकी मेळोंक 20 आनी 100 जाणांक बरें काम मेळोंक मन परिवर्तन जावंक भुरग्यांनी शिकिल्लें शिकप मतींत उरोवंक दुबाव पयसो जावंक कुसमोड गूण जावंक 9 जाणांक जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोंक 13 जाणांचे गांठी दुगूण जावंक दोळ्यांचे दिश्ट मेळोंक 2 जाणांक नवें घर बांदूंक 7 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक पांयांच्या बोटाची नाक्षी दुगूण जावंक 4 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक कॅनडांत शिकोवंक विजा मेळचे पासत घरांत समाधान मेळोंक पॉयंट बऱ्या तरान जावचे पासत 2 जाणांची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडूंक इंटरव्यूंत पास जावंक वेरिकोस गूण जावंक घरांत आशिल्लें जरलें नापयस जावंक रीण फारीक जावंक कामाचे ऑफर लेटर येवंक एका बालशाची कोंकली आनी शेळ गूण जावंक 13 जाणांचे माथ्याचे केस चडचे रावोंक जाग्याचे फैल मेळोंक जागो नावार जावंक डिस्काची दूख गूण जावंक PhD डिग्री कंप्लीट जावंक PUCच्या एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोंक शिकोवंक कुरपा लाभोंक उगडासाची सकत वाडोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक UK आनी विजा मेळोवंक घरांत एक वाट जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक चोरी जाल्ले भांगार आनी पयशे फाटी मेळोवंक आनी सोर दाखोवंक आमी मागया आज सांत लोरेसाच्या मानाक भेटोवच्या 7 दिसांच्या ह्या नोवेनाचो इरादो आमच्या सर्व योजना पासत आयच्या 7व्या दिसाचें नोवेन चलोवन व्हरतना हे नोवेन आदारिल्ल्या हर एकल्यांक बरेंपण मेळोवंक आमची सगळीं कार्य बऱ्या तरेन जावं आयचे सांजेचें कार्य ताचो फळ हर एकल्या आमकां मेळोवंक आनी तशेंच सोनवारा दीस भाव बांदवपणाचो दीस कोंप्रीचो सोनवार बऱ्या तरान जावंक आमी मागया 21 तारीखेतावन 26 तारीखे पर्यंत देवाक महिमा दिवचे वर्तें पेस्त देवाक महिमा दिवच्याक
हांगासरूनच्या लाखो यात्रीक पळयणाऱ्यांक पॉयंट बऱ्या तरान हांगासर येवन शाबीत आनी घरा पावोवच्या पासत हांगासर विविध रितींनी कुमोग करच्या सेवा दिवच्या वावर करच्या हर एका स्वयंसेवकांक दानीक सेवकांक वॉलंटियर्सांक आशिर्वाद मेळोवंक सगळ्यांक बरेंपण जावंक देवाची कृपा मेळोवंक विघ्न रानवार अवघड आडकळीतावन पयसावन सांत लॉरेन्साच्या वर्त्या मजतीन आनी प्रसन्नतेन आनी ताच्या मुखेलपणान गियादमयाच्या वर्त्या प्रसन्नतेन सगळें जावंक आमी मागया आमची जायती योजना आसात क्रिस्ता कृपा बिल्डिंगाचें काम खंयचेच आडखळ नासतना तें संपूर्ण जावंक जाग्याचें काम आसा तें सगळें मेजून आमच्या नांवार तो जागो जावंक ह्या पवित्र तळाचें ह्या बाजिलिकाचें ह्या आल्तरीचें काम सुरवात करता तें सगळें काम पंथाक पावोवंक आनी सशेंत एक अपुर्बेचें श्रायन बांदप आसा तें जावंक मोरयेमयेचो ग्रोट्टो बांदूंक आसा हें सगळें काम संपोवंक देवाच्या आदारान मागण्याच्या आदारान सांतच्या मुखेलपणांत ह्या सगळ्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक कोण आडकळ हाडटा तांची मन उजवाडावंक मोत उजवाडावंक तांणी ह्या फेस्ता वेळार येवन हांगासर सांत लॉरेन्साच्या वर्त्या मजतीची काकूळ तांणी जोडून पाश्चात्याप पावोवंक आमी मागया ही सर्वां पासत आमा समेस्तां पासत आमी मागतना प्रत्येक त्यासां पासत इरादे पासत आमी मागया ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅದು ಕರ್ತರಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ शेकी बावर त्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवचिणी जियोन बगे मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा वगळचें बग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आणि आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची तुबत कामोगस आणि आमकां ताणीं पडवली नाका पूण वायटांतल्यान आमकां भाग्यवंत लॉरेन्स मार्टिरा आमा पासो तुवें नातीक क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावोवचे गाथी प्रार्थुया येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्साच्या आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर ताणें जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या पिडे पसत हेरांच्या पिडे पसत तुज्या बोगले नासलेल्या पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके पसत कोण मागणें करता तांचे पसत आनी एक आतां लायव्ह विक्षण करता तांचे पासत आनी तांच्या सर्वां पासत आमी मागया हें पळयतात देश विदेशाचो लोक आतां हें पळोवन आसा तांच्याय पिडे खातीर देव सान लॉरेन्स बाप सुडका दिवं बाच्या विधी करून दी म्हणून आतां आमी मागया पिडे पावणा खातीर विशेश मागणी करया
सोम्यांचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्गाणी संसार. सोम्या दयेन आमचे मागणे आयक. आणि मुझे बोप तुझे सरशीन पावते. सोमी तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी अगणित देवा, तुजी गुण कची सकत पिडेस कुडींत वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पदकांक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर बंदसपणांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयोन आयलेल्या तांकां तुज्या भक्ता सांत फ्लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली तादोस काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावू आनी तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट दाखूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देव, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. सर्गींच्या बापाक आमी मागया ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां नितळ जावं. नितळ काळीज नितळ निर्मळ मौन आमकां देव फावो करूं. हें पवित्र तेल आमच्या कपालाचेर माकल्या मारिफात देवाचो स्पिरीत आमकां येवं. पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो. गुण करची सकत लाभो म्हणून आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. पांचसंको 96. तुझे सरशी हांव येता. तुजो संगत हांव आशिता. तुझे सरशी हांव येता. तुझी पवित्री मागता. दितलोय म्हूण पात येता. तुझी पवित्री मागता. दितलोय म्हूण पात येता. म्हाका तुझा ये पवित्रत्म्या तुझ्या बोळा ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तुझा. भरी तू येताय. कळसन मुझ्या तू रिक्ताय. तुझ्या बरी तू येताय. काळजान मोज्या तू रिक्ताय. नव्या जिवितान
वाईट सगळे नपयस करता नव्या जिवितांत भरता वाईट सगळे नपयस करता म्हाका तुसा पवित्रत्म्या वर तुझ्या देण्यान पवित्रत्म्या म्हाका तुसा uban urben kavya moga parimite vakna badya avo kella kam kansan loresa sektaryo petun kita gavya ताळे उबन उर्बेन गावया moga parimite vakna badya Favo kella amkan saloresa sektaryo petun kita gavya Shanti Ponsole Deva Mogan Peto Rajita Darle Deva Pesvalo Daivik Denyani Soplo Moga Sandesh Prasar Koruk Sada Swavurlo ताळे उबन उर्बेन गावया मोगा परमिते वागना वाड्या Favo Kella Tamka Saloresa Sektaryo Petun Kita Gavya ताळे उबन उर्बेन गावया मोगा Parimite Vakna Vadya Favo Kella Tamka Saloresa Sektaryo Petun Kita Gavya Tasare Angwar Mori Ashirwadi Amka जेजूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.